आमच्या वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी पुलीस सेवे भितर भौमालादीक योगदान दिवपी अशे कांय पुलीस अधिकारी पुलीस कॉन्स्टेबल हांचो भोवमान ह्या सुवातेर ह्या कार्यावळींत घडून येवपाचो आसा। आमच्या सुरक्षितताये खातीर वावुरपी पुलीस कर्मचारी ते कॉन्स्टेबल आसत, कार्यालयीन कर्मचारी आसत वा SP लेवला वेले अधिकारी आसत, आमच्या खातीर ते वावुरतात। आमची जीण आनीक आमचे दिसपट्टे वेव्हार सुरक्षीत जावचे म्हणून ते जतनाय घेतात। तांकां सलाम करुया, तांच्या वावराची दखल घेवया आनी मुखार वचया। हांव अनंत अग्नी आनी म्हज्या सांगातान ब्रिजेश शेट देसाय ह्या कार्यावळीचे होस्ट। तुमकां परतून एक फावट येवकार। वेगवेगळे पुलीस अधिकारी हांगा हाजीर आसात, तांकां पळोवन आमकां उर्बा भोगता आनी स्वाभिमान भोगता। इश्टानो, पुलीस म्हळ्यार आमच्या लोकां खातीर लोकांचे सेवक। फाटले कितलींशींच वर्सां 6 वर्सां ते आमची सेवा करीत आयल्यात। हांव ह्या वेळार तांकां नमन करता आनीक ह्या दर्या संगमार तांकां येवकार भेटयता। जोरान ताळयो जावनी आनी हो वाठार परत एकदा परजळीत जावनी, तुमच्या ताळयांनी हांगा ह्या वाठाराक एक उर्बा मेळोवनी अशी विनंती। ही कार्यावळ राज हावजिंग आनीक राजश्री क्रिएशन्स हांच्या पालवान घडून येता। परतून एक फावट सगळ्यांक येवकार दिता। ही कार्यावळ घडून येतना जशें सांगलां आदीं तशें कितलेशेच जाणांचे हात, कितलेशेच जाणांचो श्रम आनीक वेळ ह्या कार्यावळीच्या आयोजनात सदांच लागता, तो मेळत आसता। आनी सगळें करता आसतना राजश्री क्रिएशन्साचे परेश बाब नायक आसात किंवा राज हावजिंगचे संदीप बाब निगाळे हे मुखार रावन ह्या पुराय आयोजनाचें फुडारपण करतात। आमचे मदीं आसात संदीप बाब निगाळे राज हावजिंगचे। हांव तांचे कडेन मागतां तांणी माचयेर येवचें आनी सगळ्यांक येवकार दिवचो। स्वाभिमानच्या तिसरे पर्वाक आमच्या मदीं हाजीर आशिल्ले गोंयचे टुरिजम मिनिस्टर भौमानेस्त रोहन बाब खंवटे, गोंयचे कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री भौमानेस्त गोविंद बाब गावडे, त्याच प्रमाण भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आणि EDC चेअरमॅन म्हजे मित्र सदानंद बाब तानावडे, ट्रेजरर संजीव बाब देसाय आणि त्याच बरोबर आयज हांगासर जांचो सन्मान सुवाळो जातलो ते सगळे पुलीस भाव, तांची फॅमिली आणि तांचे कौतुक करपाक आयिल्ले आमी सगळे, हांच्या सगळ्यांचे हांव राज हावजिंग आणि राजश्री क्रिएशन हांचे वतीन मनापासून स्वागत करता, तांकां उर्बेभरीत येवकार दिता। खरें म्हळ्यार स्वाभिमान ह्या पुलीस अवॉर्ड सेरेमनीची सुरवात जाली 2019 आणि 2019 आणि 2020 अशी 2 वर्सां सेगीत हो कार्यक्रम चल्लो आणि ताजे नंतर कोरोनाच्या काळान 2021 आणि 22 हो कार्यक्रम करपाक शकले ना आणि ताजे नंतर आतां अंदू हो तिसरे पर्व स्वाभिमान 2023 तुमचे मुखार दवरता आसतना आमकां खूब खूब खोस भोगता। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमचें संरक्षण करपा खातीर किंवा आमकां आमचे जीवन सुलभ करपा खातीर आमचे पुलीस भाव आमच्या खातीर खूब काम करतात। जेन्ना आमच्या घरा कडेन दिवाळी आसता किंवा आमच्या घरा कडेन चवथ आसता किंवा क्रिसमस आसता, ईद आसता, तेन्ना आमचे पुलीस भाव आपले घरदार सोडून आमच्या रक्षणा खातीर आमचे हातून काम करतात आणि ताज्या खातीर तांकां शाबासकी दिवपा खातीर तांच्या फाटीचेर हात भोंवडोवपा खातीर आणि त्याच बरोबर तांची उर्बा वाडोवपा खातीर ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें आसा। आमी जेन्ना पुलीस भावा कडल्यान कितें चूक जाता तेन्ना आमी तांकां भरपूर टिका करतात, तांचेर फेसबुकाचेर म्हणा किंवा WhatsAppचेर म्हणा किंवा वेगवेगळ्या सोशल मिडियाचेर आमी पुलीस भावांचेर टिका करतात। पूण जेन्ना बरें काम करतात तेन्ना आमचे हात मातशे आखडटात किंवा तांचे कौतुक करपा खातीर आमची उतरां मातशी कमी पडटात आणि म्हाका दिसता की हो जो सुवाळो आसा तो सुवाळो तांचे कौतुक करपा खातीर आणि त्याच बरोबर आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान फुडले नवी पिढी जी येतली तांकांय उर्बा मेळपा खातीर हो कार्यक्रमाचें आयोजन आसा। आमी जेन्ना ह्या अवॉर्डाचें जें स्वरूप आसा तें स्वरूप अशें आसा की तांकां ट्रॉफी आनी सर्टिफिकेट दिलें वतलें आणि हाजें जें सिलेक्शन आसा त्या सिलेक्शनान भितर राज हावजिंग वा राजश्री क्रिएशनाचो खंयचोच इंटरफिरन्स नासता। तुमच्या म्हायती खातीर सांगता की एक सिलेक्शन कमिटी जी आसा ती कमिटी हातून भितर रिटायर्ड जज किंवा रिटायर्ड SP, रिटायर्ड DYSP अशी एक समिती गठन केली वता आणि तांच्या नॉमिनेशन प्रमाण किंवा तांणी जें कितें सूचित केल्लें आसा त्या प्रमाणे अवॉर्ड दिले वतात। वो अवॉर्ड दिवपाचो एकूच उद्देश असो आसा की काम करता आसतना समाजान भितर काम करता आसतना आपलें कोण तरी कौतुक करता हाजी जाणविकाय सगळ्यांक आसची म्हणूनच ह्या सुवाळ्याचें आयोजन हांगासर करतात। हे सुवाळो हांगासर जातलो, हांगा प्रत्येक जे पुलीस भाव हांगासर अवॉर्ड घेवपा येतले तांचे बरोबर तांचे कुटुंबूय येतलें आणि कुटुंबाक मुद्दाम आमी हांगासर आपयतात। ताचें कारण अशें आसा की आमचे संवसार बरें चलचे खातीर, आमच्या संवसारांत सूख हाडपा खातीर
बऱ्याच वेळा आपले संवसाराकडे दुर्लक्षित करीत आमचे पुलीस भाव आमच्या खातीर काम करतात तेन्ना तांकां बी तांचें जें कुटुंब आसा तांकां बी गर्व दिसपाक जाय की म्हजो जो घरचो पूत आसत म्हजो घोव आसत किंवा म्हजो भाव आसत तो आपल्या समाजा खातीर काम करतात समाज हो तो जो संवसार आसा हे तांच्या खातीर एक मोठें स्वाभिमानाचें काम हें आसा स्वाभिमानाचें काम आसा ताच्या खातीर ते जेन्ना वयर येतले तेन्ना आमी तांच्या खातीर म्हणजे ताळयो मारून तांचे उबो वाडोवया त्याच बरोबर हांगासर सांस्कृतीक कार्यक्रम जातले आमच्या महाराष्ट्राचे विनोदवीर विशाखा सुबेदार मागीर पंढरनाथ कांबळी आशीष पवार त्याच बरोबर नामनेच्यो गायिका आनंदी जोशी हांचे बी हांगसर सांस्कृतीक कार्यक्रम जातले त्या कार्यक्रमाचो आनंद घेताच आमी पुलीस भावांची उर्बा वाडोवया तुमी फक्त आयच्या कार्यक्रमा पुरतेच न्ही पूण जेन्ना पुलीस भावांचे बरें काम करतात तेन्ना आमी जाहीर प्रमाण तांचे आमी कौतुक करपाक जाय जेणे करून तांकां आनी आमचे सेवा करपा खातीर आनी चड उर्बा मेळटली चड कांय उलयनासतना परतून एकदां तुमचे सगळ्यांचे हांगसर स्वागत करता तुमकां येवकार दिता आनी हांगाच थांबता देव बरें करूं आमचे मदीं गोंय राज्याचे मानादीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत पाविल्ले आसात तांचे वांगडा आसात गोंय राज्याचे कला आनी संस्कृती मंत्री श्री गोविंद गावडे त्याच प्रमाणे पर्यटन मंत्री श्री रोहन खंवटे आमचे मदीं आसात गोंयचे DGP श्री जसपाल सिंग IPS आमचे मदीं घडये कांय खिणां भितर पावतले IGP श्री ओमवीर सिंग बिश्नोय IPS आमचे मदीं आसात राज्य हावजिंगचे संदीप बाब निगळे त्याच प्रमाणे राजश्री क्रिएशनची डायरेक्टर प्रज्ञाबाई नाईक आणि परेश बाब नाईक हांव मागता परेश बाब त्याच प्रमाणे प्रज्ञाबाई आणि संदीप बाब निगळे हांचे कडेन तांणी मानेस्तांक माचयेर घेवन येवचें सगळे कडेन मागता ताळयांनी आमच्या मुख्यमंत्र्यांक जे गोंयचें फुडारपण करतात समर्थपणान फुडारपण करतात गोंयाक एक वेगळी दिका दिवपाच्या नदरेंतल्यान दीस रात वावुरतात ते गोंयच्या मुख्यमंत्र्यांक आमी ह्या व्यासपीठाचेर येवकार दितात हो खीण हांगा माचयेर जी दिवली आसा आमची पारंपारीक दिवली ती पेटोवन उजवाड फाकोवपाचो एक नवी दिका गोंयच्या गृह खात्याक दाखोवपाचो दिवपाचो आनीक ते वरवीं जे लोक गृह खात्या भितर वावुरतात आनी गोंयची सुरक्षितताय सांबाळून दवरपाच्या नदरेंतल्यान योगदान दितात तांकां सलाम करपाचो तांच्या वावराची तुस्त तोखणाय करपाचो मागता सगळ्या मानेस्तां कडेन तांणी पारंपारीक दिवली पेटोवन ह्या सुवाळ्याक आरंभ करचो आनीक आतां आमी फुडल्या पावण्यार वतात हांव मागतां गोंय राज्याचे कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद बाब गावडे हांचे कडेन तांणी माचयेर येवपाक आनी ओमकार बाब नायक हांचे कडेन मागतात आनी तांकां माचये मेरेन एस्कॉर्ट करपाक राजा हावजिंग प्रस्तुत राजश्री क्रिएशन्स निर्मीत स्वाभिमान 2023 गोवा पुलीस अवॉर्ड होमगार्ड कॅटेगरींतलो पुरस्कार फावो जाता श्री अनिल हळदणकर हांकां ताळयांनी येवकार दिवया श्री अनिल हळदणकर होमगार्ड गोंयचे कला संस्कृती आनी खेळां मंत्री श्री गोविंद बाब गावडे हांचे हस्तुकी श्री अनिल हळदणकर हांकां भेटयतना राज हावजिंग आनी राजश्री क्रिएशन्स हांकां भोव आनंद भोगता अभिमान भोगता फुडले सुवातेर राज हावजिंग प्रस्तुत राजश्री क्रिएशन निर्मित स्वाभिमान 2023 गोवा पुलीस अवॉर्ड होमगार्ड कॅटेगरी पुरस्कार फावो जाता बाय रीता राजू ही काम मागता तिणे आपल्या परिवारा सयत हांगा येवचें आनी हो पुरस्कार स्विकारचो रीटा राजू हांची वळख हांव तुमच्या मुखार दवरता 1984 वर्सां होमगार्ड म्हणून ती रुजू जाली आनी आतां मेरेन पुराय प्रामाणीकपणान तिणें काम केलां तांणी रायफल ट्रेनिंग तशेंच फर्स्ट एड प्रशिक्षण घेतलां गोवा लिबरेशन डे परेड रिपब्लीक डे परेड सारक्या उत्सवांनी ती सहभागी जाले देव बरें करूं गोविंद बाब फुडले सुवातेर मागता स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाचे ट्रेजरर श्री प्रज्योत चोडणकर आनीक खासा बेळगांवच्यान आमचे मदीं उपस्थित आशिल्ले विजयबाब पाटील जे बिझनेसमॅन आसात तांचे कडेन माचयेर येवन फुडले पुरस्कार भेटोवपाक राज हावजिंग प्रस्तुत राजश्री क्रिएशन्स निर्मीत स्वाभिमान 2023 गोवा पुलीस अवॉर्ड पुलीस कॉन्स्टेबल कॅटेगरींतलो पुरस्कार फावो जाता श्री स्वराज नायक हांकां 20 मे 2011 दिसा पुलीस खात्यांत ते रुजू जाले ते उपरांत पुलीस हेड ऑफिसांत मोटर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांत तांची नियुक्ती जाल्ली आसा 2022 वर्सा तांकां DGP इन्सिग्निया पुरस्कार फावो जाल्लो आसा
जो पुलीस खात्या भितर प्रतिश्ठेचो अशें आमी मानतात. साबार गुन्यांवकारांच्या स्केचीस खात्या खातीर लोगो तयार करपाचे कलाकारीचें काम तांणी आतां मेरेन प्रभावीपणान केल्लें आसा. तांचो भोवमान करतना आमकां राज हावजिंग आनी राजश्री क्रिएशन्साक आनंद आनी अभिमान भोगता. राज हाऊसिंग प्रस्तुत राजश्री क्रिएशन्स निर्मित स्वाभिमान 2023 गोवा पुलिस अवॉर्ड पुलिस कॉन्स्टेबल ह्या कॅटेगरी पुरस्कार फावो जाता श्री नारायण कोचरेकर हांकां. मोबायलेस नारायण कोचरेकर 2006 वर्सा पुलीस खात्यांत रूल जाले. 2007 वर्सा जावन ते ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार ट्रेनी वायरलेस ऑपरेटर म्हणून काम पळोवंक लागले. इश्टानो 2008 सावन 16 मेरेन IRB वायरलेस टूर हाताळपाचें काम मोबायलेस नारायण कोचरेकर हाणें केलां. कोविड-19 पॅन्डेमिकाच्या वेळार निवडणूक ड्युटी सांबाळूंक ते मध्य प्रदेशात देवस जिल्ह्यात गेल्ले आनी DGP इन्सिग्निया हो भोवमान तांकां फावो जालो. फुडले सुवातेर मागता बेळगांवचे आदले मेयर एक्स मेयर ऑफ बेळगांव श्री विजय मोरे आनी बेळगांवचेच एक नामनेचे उद्देजक श्री अनूप जवाळकार हांचे कडेन तांणी माचयेर येवचे आनी फुडले पुरस्कार भेटोवचे. पुलीस कॉन्स्टेबल कॅटेगरींतलो फुडलो पुरस्कार फावो जाता श्री विदेश नायक हांकां. गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या पुलीस स्थानकांनी तांणी पुलीस कॉन्स्टेबल म्हणून आतां मेरेन नियुक्ती सावन आयज ह्या खिणा मेरेन सेवा दिल्ली आसा. एक कार्यतत्पर आनी धडाडीचे पुलीस कॉन्स्टेबल म्हणून तांची वळख आसा. जशें संदीप बाब निगळे हांणी सांगिल्ले प्रातिनिधीक स्वरुपांत हे सगळ्यांचो हो भोवमान पुलीस वाजेर वता दर्शन तेमकर. बाब दर्शन तेमकर हांगा माचयेर येवचे. दर्शन तेमकर हे 2001 वर्सा पुलीस खात्यांत रुजू जाले. सनो मुंबई महाराष्ट्रांतल्यान ताणें प्रशिक्षण घेतलां. 2009 ते 2012 ह्या काळात ट्रॅफिक सेल मडगांव हांगा तांची नियुक्ती जाली. 2012 सावन आयज मेरेन पणजी ट्रॅफिक सेल हांगा ते वावुरतात. फाटलीं कितलींशींच वर्सां ते कार्यरत आसात पणजी ट्रॅफिक सेल आनी प्रामाणीकपणान ती आपली ड्युटी करतात. तांचो पूत हांगा माचयेर आसा ताचे खातीर हो अभिमानाचो खीण आसतलो. ताणें पळयला आपलो बापूय संघर्श करतना आतां तो बापूय पुरस्कार घेतना तो पळयता. देव बरें करूं. मागता एक्स कमिशनर RTI श्री प्रशांत बाब तेंडुलकर हांचे कडेन तांणी माचयेर येवचे फुडले पुरस्कार भेटोवचे बाब राज निगळे हांचे कडेन मागता तांणी तांकां माचये मेरेन घेवन येवचे. पुलीस कॉन्स्टेबल कॅटेगरींतलो फुडलो पुरस्कार फावो जाता श्री संजय गावडे हांचे कडेन हांकां 2007 वर्सा गोंय पुलीस खात्यांत पुलीस कॉन्स्टेबल म्हणून रुजू जाले. फाटलीं 16 वर्सां ते गोंय पुलीस खात्यांत सेवा दितात. अणजुणा दिवचले अशा विंगड पुलीस स्टेशनांनी ते कार्यरत आशिल्ले आसात. तांणी बॉम्ब डिस्पोजल काउंटर इम्प्रोवायज्ड एक्सप्लोजिव्ह ट्रेनिंग पुराय केलां. तांचे बापूय इंडियन आर्मीत आशिल्ले. तांची परंपरा ते मुखार व्हरतात. आपल्या 16 वर्सांच्या कारकिर्दींत तांचो वावर उल्लेखनीय आसा. त्या समयार तांकां परबी भेटयतात. फुडाराक यश आवडतात. इश्टानो कार्यावळ फुडें व्हरतना आमी हास्य जात्रा फेम मराठी स्किट हांगा आमचे मुखार घेवन येतात. विश्का सुबेदार, पॅडी कांबळे आनी आशिश पवार मागता तांचे लागीं हांगा माचयेर येवचें आनी हास्य जात्रा फेम आशिल्ले हे कलाकारांनी हांगा एक स्किट सादर करची. जोरान ताळे जावनी तांच्या खातीर आस्वाद घेयात ह्या ल्हानशा स्किटीचो. मुखावेली स्टेज तांच्या खातीर. देव बरें करूं. ना हो हो बरोबर आहे. हे नागरी विवाह मंडळ आहे. बरोबर बरोबर. हो हो आम्ही तुमच्यासाठी योग्य स्थळ शोधू. तुम्ही अजिबात काळजी करू नका. हा हा हो भिवपाची गरज ना. पुन्हा एकदा टाळ्या. हो 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 काळजी करू नका. बरं बरं. अच्छा बरं मला सांगा तुम्हाला स्थळ कोणासाठी बघायचंय? मुलीसाठी का मुलासाठी? अच्छा 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 बरं बरं बरं. मुलगा हवाय. बरं बरं बरं. कुठलं स्थळ हवंय? अच्छा अमेरिकेतलं. बरं. ओबामा चालेल? अच्छा बरं. अंधारात दिसणार नाही का? बरं ठीक आहे शोधूया आपण. तुम्हाला योग्य ते स्थळ शोधूया. काळजी करू नका. हां ठेवा फोन. अच्छा हां हां बरं बरं. काय ना हल्ली लोकांच्या एवढ्या अपेक्षा आहेत ना. बापरे. नमस्कार.
नमस्कार. नमस्कार बोला. हागरे हिवाळा मंडळ हेच आहे. काय बोलताय? हागरे नाही हो, नागरे 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 विवाह मंडळ. या इकडे. हेच आहे. हा हा या. हागरे हागरे नाही हो, नागरे नागरे. हेच म्हणतोय मी. हो, हो. हागरे हिवाळा मंडळ हेच आहे. हो हो. नमस्कार. हा हे काय तुम्ही असं का बोलताय? नाही ऍक्च्युली हा माझा एक प्रॉब्लेम आहे. काय आहे? माझा एक प्रॉब्लेम आहे. काय बोलताय तुम्ही? हेच सांगतोय माझा एक प्रॉब्लेम आहे. हा काय काय आहे? हा जी हळू आहे ना, हळू हळू कशाला? मोठ्याने बोला, काही हरकत नाही, तुम्ही मोठ्याने बोला. हाय हाय हा जी हळू 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 काय हळू बोलू नका, मोठ्याने बोला, काही हरकत नाही. अहो चिडत हो हाला काय हिडवताय हो मी? मग तुम्ही कशाला मला चिडवता? ओ मी हुमाला हिडवत नाहीये. हे हाय हे हाय जीभ. हा हिबेच्या हरती हाय असतो. जिभेच्या होती काय? हो टाळू 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 हळू टाळू. हा त्या हळूला ना हा? त्या हळूला हो के टाळूला हो के हो. टाळूला भो के हो के त्या हळूला. अरे देवा. ह्याच्यामुळे हाय होतं हे ते का मी हाय होलते ते हमोरच्याला हळतच नाही. अरे देवा. हळतच नाही. अरे. नुसते ना हच्या हाशामध्ये सगळे शब्द हायर हरतात. अरे अरे हा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे तुमचा. म्हणजे काय खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे. अरे बापरे. हाला ना ऍक्च्युली हाला ना हगणं हरायचंय. हो हो काय बोलताय? हा आपल्या आपल्या घरी करून या ना. इथं काय आहे? हे काय सुलभ शौचालय आहे आणि मी काय 4 आणि 8 गोळा करणारी बाई आहे बाहेर बसलेली? हाय बोलतोय हो मी. तुम्ही काय बोलताय? हगणं काय वाटेल ते बोलू नका. हाय मला हगणं हरायचं. मी हेव्हापासून मी हरवलंय. मला हगणं हरायचं. तुम्ही काहीतरी घाणेरडं बोलू नका. मी तुम्हाला परत सांगते. हगणं सनई लग्नात वापरत. अच्छा तुम्हाला लग्न करायचंय? हगणं हरायचंय बरं बरं बरं. मला हगणं हरायचंय. अरे बापरे लग्न करायचंय. हा. अरे तुमचा हा मेजर प्रॉब्लेम, तुम्हाला लग्न करायचंय. नाही 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 काही हरकत नाही. काही हरकत नाही. आपण शोधूया तुमच्यासाठी मुलगी. म्हणजे कुठलंही व्यंग असलं ना तरी आमचं विवाह मंडळ मुली शोधतं. काही हरकत नाही. एक मिनिट. हे हा जो कुठला यंग नाहीये. काय यंग नाहीये हे हा जो. काय हंग नाही? यंग हा म्हणजे हा माझा हे बघा ह्याचा आणि हगनाचा काय संबंध आहे? हा काय काय ह्याचा आणि हगनाचा काय संबंध आहे? बरं मी हगणं हरू शकत नाही नाही बरोबर आहे लग्न तुम्ही करू शकता. लग्न करण्यात काय प्रॉब्लेम आहे? नाही ते वेगळेच प्रॉब्लेम होतील. बरोबर आहे. सॉरी. बरं मला सांगा नाव काय तुमचं? हाज होहन हाग. काय होहन हाग? हा होहन रे होहन मोहन होहन हाग. वाघ. अच्छा मोहन वाघ. बरं वय काय? हस्तीस. हसतील तर हसतील हो. जे हसतील त्यांचे दात दिसतील. बोला तुम्ही. हस्तीस. परत ते हसू दे ना लोकांना. काय प्रॉब्लेम आहे? हस्तीस 31 36 37 38 35 ओ अच्छा 35. बर शिक्षण किती? 7वी हा पास. बरं पास झाला बरोबर आहे पण कितवी? हा पास 7वी. हातवी 8वी. अरे आता ह्याला असं हांगो 7वी. हैली हुसरी हिस्त्री होती 7वी 7वी. अरे बापरे 7वी पास आहे. 7वी हा पास. अरे बापरे. बरं शिक्षण कळलं. बरं काय करता तुम्ही? माझी हायनिसची हाडी आहे. काय हायनिसची हाडी आहे. हायनिसची हाडी आहे? आता हायनिस चायनीज. अच्छा चायनीजची गाडी आहे. चायनीजची हाडी. अरे बापरे म्हणजे तुम्ही धंदा करता? हे हाय बोलतोय मी. म्हणजे धंदा नाही करत? व्यवसाय म्हणजे धंदा ना. काय प्रॉब्लेम आहे तुमचा? बरं तुम्हाला लग्न करायचंय? काही हरकत नाही आहे. बघा तुम्ही एक काम करा फॉर्म भरा आमच्या इकडचा आणि मला 2000 रुपये फी द्या. आपण तुमच्यासाठी मुलगी बघू. फक्त 2000 रुपये? हो माझं हग्न होऊ दे. मी मला 7000 येईन. 5000? बरं हरकत नाही. कशी मुलगी हवी तुम्हाला? हशी म्हणजे हगा नाही हो बघा. बघा होळ्याने हाय हरतो आपण. नाही बघतो बरोबर आहे. मला कळलं. हशी मुलगी म्हणजे हक्ष. बापरे एवढा मोठा शब्द. अरे देवा साधं बोलताना कळत नाही तुमचं काय बोलताय. हे काय बोलताय? गृह आता हुत्य असं हाकू. हक्ष दक्ष गृहकृत्य दक्ष. गृहकृत्य दक्ष. ठीक आहे आपण शोधूया तुमच्यासाठी मुलगी. बरं ही काय होतो तुमच्याकडे हुलींचे होटो हिट आहेत? काय होटो आहेत? होटो म्हणजे होटो हाणा ना. हुलींचे होटो हाना होटो गाना होटो पे गाना. अच्छा होटो पे ऐसी बात में दबा के चली आई खुल जाए मोही बात. ई आलं.
हाय हरतो हुमी होटो है पे गाना होटो होटो म्हणजे हे होटो हाई मग? होटो म्हणजे आपण होटो हरतो की नाही अच्छा 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 फोटो काढतो की नाही बरोबर बरोबर मुलींचे फोटो सॉरी माझ्या लक्षात नाही आलं एकदम मला कळलंच नाही तुमची भाषा ठीक आहे हे बघा आपल्याकडे हे बघा फोटो आहेत हे बघा हा बघा फोटो बघा हो 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 हाय होटो आहे हा हाय हिगर आहे हॉलिड ओ माझा फोटो आहे तो वॉलपेपर आहे हा माझा थांबा जरा अजून फोटो दाखवायचे हुमता कशाला हाकवतोय हा, थांबा जरा घाई किती मरणाची ज्या मुलींना हग्न करायचे ह्यांचे फोटो ओ हो ज्या मुलींचा हाग्र देवा ज्यांच्याशी तुम्हाला लग्न करायचंय त्याच मुलींचे फोटो दाखवते काय जळला प्रॉब्लेम आहे एकेका माणसाचा हे बघा ही मुलगी बघा कशी वाटते हरी आहे पण ही हको ही हको ही हाळी आहे हा ही हाळी आहे हाळी हाळा हाळा हापू हा बरं कळलं हे हंडारात हिसणार नाही हा बरं ठीक आहे दुसऱ्यांना नावं ठेवण्यापेक्षा स्वतःच बघा आधी हा काय हा ही बघा ही हशी हरी आहे पण ही हुंच आहे उंच एकदम हुंच आहे हा, बरं. ही एवढी हुंच मी एवढा मी हप्पी अशी येणार काय काय हप्पी अशी येणार हप्पी म्हणजे मरीन काहीतरी वाटेल ते बरोबर मला हळद नाहीये कळलं बरं ही बघा कशी आहे ही हको ही हुटकी आहे काय हुटकी ही एवढा मी हुटकी असं असेल किती तुमचा प्रॉब्लेम आहे एक तर 7वी पास आहे शिक्षण नाही धड आणि तुम्हाला बरोबरची मुलगी पाहिजे किती प्रॉब्लेम आहे तुमचा हाय प्रॉब्लेम आहे माझा हा काय आहे बघा ही कशी आहे ही होको ही हेंगडी आहे हा हेंगडी आहे ही वाटेल ते नावं ठेवताय मुलींना मगापासून हा स्वतःचा किती प्रॉब्लेम आहे धड तुम्हाला बोलता येत नाही शिक्षण नाही तुमचं धड चायनीजची गाडी तुम्हाला मुलगी पाहिजे सुंदर दिसायला असं काय हरताय म्हणजे काय मला पण एखादी हुलगी आवडेल त्या हुलीला मी आवडेल कुठले काय कशी मुल कोण लग्न करणार तुमच्याशी कोण हळणार म्हणजे कोण लग्न करणार अरे हळणार कोण हाला आवडली एक हुलगी आवडली हित्ते ही ती हुलगी हित्ते तुम्हाला मुलगी आवडली आहे कोण आहे आहे हित्ते आहे कोण आहे हाच्या हमोर आहे हा काय समोर आहे हाच्या हमोर आहे कोण आहे हुमी ए मला हुमी आवडले बाबा हे मंगळसूत्र बघ ते हाऊ दे ना माझ्या बरोबर हग्न हरा ना हुमी वाटेल ते बोलू नको हग्न हरा पोलीस मला अरे देवा ओ पोलीस गुंडे अरे बाबा वाचवा माझ्याच मागे लागला हाय ही हा आता हाला हग्न हरायचंय म्हणून मी या हाईकडे आलो तर ही हाच्यावरती अशी हागवून हेगून गेली आता हाची काय हूक आहे का हाला हंगा हाची काय हूक आहे काय हूक आहे आजी नाही आता हुमी झागा हंजे हाल हे मी आता उस्तीकडे बघतो इथे कोण हुलगी आहे का माझ्या हगण्यासाठी येतो हर का बरं एखादी हुलगी हापडली तर हेच्या हागे या हाजेहाटी हा हे तुम्ही नमस्कार ओ हागरे आपले हे हागरे ह्यो हंडळ परतून एक फावट सगळ्यांक येवकार परतून एक फावट आमी एवॉर्डा कडेन फुडें वतात हेड कॉन्स्टेबल कॅटेगरींतले एवॉर्ड राज हाऊसिंग प्रस्तुत राजश्री क्रिएशन्स निर्मित स्वाभिमान 2023 गोवा पुलीस एवॉर्ड हेड कॉन्स्टेबल कॅटेगरींतलो पुरस्कार फावो जाता श्री मोहन नायक हांकां तांचे कडेन मागता तांणी मुखार येवचें आनीक ताजे मजगती मागता एडवोकेट सतीश पिळगांवकर आनीक अभय बाब तेंडुलकर हांचे कडेन तांणी माचयेर येवन हे पुरस्कार भेटोवचे मोहन बाब नायक हे 1999 वर्सा गोंय पुलीस खात्यांत पुलीस कॉन्स्टेबल म्हणून रुजू जाले गोंयच्या विंगड पुलीस स्टेशनांनी ते कार्यरत आशिल्ले एअरपोर्ट इमिग्रेशन क्रायम ब्रँच अशा खास विभागांत तांणी सेवा दिल्या 2011 ते 2016 वर्साक इंटेलिजन्स ब्युरो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया विभागांत तांची नियुक्ती जाल्ली आपल्या कारकिर्दींत वेळेचे वेळार काम करून तांणी अधिकाऱ्यांची काळजा जिखल्यान गोंय निवडणुकीच्या वेळाचेर मोबिलिटी टिमींत ते आशिल्ले 2020 वर्सा डीजीपी इन्सिग्निया हो भोवमान तांकां फावो जाल्लो आसा फाटलीं कितलींशींच वर्सां ते प्रामाणीकपणान सेवा दिता आयल्यात हाऊसिंग प्रस्तुत राजश्री क्रिएशन्स निर्मित स्वाभिमान 2023 गोवा पुलिस अवॉर्ड हेड कॉन्स्टेबल कॅटेगरी पुरस्कार फावो जाता बाय छाया गडकर श्रीमती छाया दीपक गडकर सांताक्रूज तिसवाडे हांगा ती रावतात तांचो जल्म 2 डिसेंबर 1974 ह्या दिसा कुमारजुवे ह्या गांवांत जालो 21 वर्साचे पिरायेचेर पुलीस खात्यांत लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल म्हण ती रूज जाली 2017 लेडी हेड कॉन्स्टेबल म्हण तांकां बडटी मेळ्ळी आनी तांणी आतां मेरेन पुलीस शिक्षण केंद्र वाळपय तशेंच गोवा रिजर्व पुलीस अल्टरनेटिव्ह सेक्युरिटी युनिट पुलीस हेड क्वार्टर पणजी विमन पुलीस स्टेशन पणजे आनी स्टेट पुलीस कंट्रोल रूम पणजे हांगा आपली सेवा दिल्या ताणें पुलीस खात्यांत आतां मेरेन 27 वर्सां सेवा दिल्या कुमारजुबे गांवांतल्या लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल म्हूण पुलीस खात्यांत रूज जावपी ती पयली अस्तुरी तिका हांगा येवकार आनी परबी भेटयता फुडले सुवातेर हेड कॉन्स्टेबल कॅटेगरींतलो पुरस्कार फावो जाता श्री सुधीर तळेकर मागता हमीर उशेर
रिजनल हेड क्लब महिंद्रा ओमकार नायक हांचे कडेन मागतात आनी ताका एस्कॉर्ट करचे. 2020 वर्सा पुलीस कॉन्स्टेबल म्हणून पुलीस खात्यांत रुजू जाल्ले सुधीर बाब. 2020 वर्सा तांकां हेड कॉन्स्टेबल म्हणून बडटी मेळ्ळी. तांचे बापूय मोहन शांबा तळेकर आणि पुलीस खात्यांत असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर म्हणून वावर केला. 2020 वर्सा तांकां तांच्या सेवे खातीर DGP इन्सिग्निया मेडल फावो जाला. 2022 वर्सा प्रजासत्ताक दिसा तांच्या सेवेची दखल घेवन तांकां प्रतिश्ठेचें राष्ट्रपती पदक फावो जालां. तांणी आतां मेरेन पणजी टावन पुलीस स्टेशन, टुरिस्ट पुलीस, वेर्णा पुलीस स्टेशन, मडगांव पुलीस स्टेशन, क्रायम ब्रँच, फातोर्डा पुलीस स्टेशन अशा विंगड पुलीस स्टेशनांनी काम केलां. फुडले सुवातेर मागता जयंत मिरिनकर आनी मोहनदास बकले हांगा माचयेर येवचे आनी फुडलो पुरस्कार हांगा दिवचो. राज हावजिंग प्रस्तुत राजश्री क्रिएशन्स निर्मित स्वाभिमान 2023 गोवा पुलीस अवॉर्ड हेड कॉन्स्टेबल कॅटेगरी पुरस्कार फावो जाता. फुडले सुवातेर श्री संतोष भाटकर हांकां मागता ताणें हांगा आपल्या परिवारा सयत माचयेर येवचें. संतोष भाटकर 1996 वर्सा पुलीस कॉन्स्टेबल म्हणून पुलीस खात्यात रूज जाले. 1998 वर्सा ताणें पुलीस कमांडो स्कूल एट फोर्ट बहादुर्ग पटियाला पंजाब हांगा वेपन कमांडो प्रशिक्षण घेतलं. बायकुला मुंबईच्या ट्रॅफिक स्कुलांतल्यान ताणें ट्रॅफिक ट्रेनिंग कोर्स पुराय केला. वास्को पुलीस स्टेशन, दाबोळी एअरपोर्ट आणि पणजी पुलीस स्टेशन अशा महत्वाच्या पुलीस स्टेशनांनी ताणें काम केलां. तांकां आतां मेरेन 106 कमेंडेशन प्रमाणपत्रां आनी कॅश अवॉर्ड फावो जाल्यात. 2018 वर्सा तांकां DGP इन्सिग्निया पुरस्कार फावो जाला आनी 2022 वर्सा तांकां चीफ मिनिस्टर गोल्ड मेडल हो पुरस्कार फावो जाला. इश्टांनो, परत एकदा जोरान तांचे खातीर ताळयो जावनी. खूप खूप परबी हांव तांकां ह्या वेळार भेटयतां. फुडले सुवातेर हेड कॉन्स्टेबल श्री सुशांत सावंत. गोंयच्या विंगड पुलीस स्टेशनांनी हेड कॉन्स्टेबल म्हणून काम केल्ले श्री सुशांत सावंत हांचो भोवमान तांच्या धडाडीचो, तांच्या कार्य तत्परतेचो, तांच्या प्रामाणीकपणाचो, तांच्या धडपडीचो, तांच्या कमिटमेंटाचो, तांच्या सिन्सियरिटीचो हो भोवमान राज हावजिंग आणि राजश्री क्रिएशन्स तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीत ह्या दर्या संगमाचेर या सोबीत अशा सांजवेळा मनरिजवण आणि पुरस्कार अशा दोट्टी मार्गांनी वचपी ही कार्यावळ राज हावजिंग प्रस्तुत राजश्री क्रिएशन्स निर्मित स्वाभिमान 2023 गोवा पुलीस अवॉर्ड हेड कॉन्स्टेबल आमी फुडले सुवातेर दितात. मागता वनजा राणे HR IFV आनी मागता जयली नायक हाणें तिका हांगा एस्कॉर्ट करचें. मागता माचयेर येवचें फुडलो पुरस्कार दिवपा खातीर. श्रीमती शबनम सय्यद आणि माचेर येवन हो पुरस्कार स्वीकारचो. इश्टांनो, मेर्शे तिसवाडी हांगा ती रावता. 16 ऑक्टोबर 1990 दिसा लेडी पोलीस कॉन्स्टेबल म्हणून पुलीस खात्यांत ती रूज जाली आनी 9 जानेवारी 2013 दिसा हेड कॉन्स्टेबल म्हणून तिका बडटी मेळ्ळा. 21 एप्रिल 2021 दिसा असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर म्हणून तिची बडटी जाली. इश्टांनो, परत एकदा जोरान ताळयो जावनी तिच्या खातीर आनी तिची आमी उर्बा वडया. अशीच सेवा तुमच्या हातांतल्यान गोंय पुलीस खात्यार घडोवं अशी इत्सा. हो पुरस्कार तुमकां घेतना खूब खूब अभिमान फावता आसतलो आनी खूब खूब परबी ह्या वेळार तुमकां हांव भेटयतां. मागता श्री विनेश पिकळे चार्टर्ड अकाउंटंट आणि श्री भालचंद्र आंगले MD EDC हांचे कडेन तांणी माचयेर येवन फुडले पुरस्कार भेटोवचे. मागता श्रीमती अभिना नोरोना हांचे कडेन तांणी माचयेर येवचे. 1990 वर्साक पुलीस खात्यांत त्यो रुजू जाल्यो. पुलीस खात्यांतल्या इंडोर परीक्षेंत ती पयली आयिल्ली, तशेंच ऑलरावंडर म्हणून तांचो भोवमान जाल्लो. तांणी गोंयच्या साबार पुलीस स्टेशनांनी आपली सेवा दिल्या. आपल्या कार्यकाळांत तिणें आतां मेरेन साबार सुवातींनी काम करून आपली वळख गोंयभर घडयल्या. तांचो भोवमान. फुडले सुवातेर सुनील एस्पाळकर हांकां असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर हो पुरस्कार फावो जाता. मागता ताणें हांगा आपल्या घरच्या सयत माचयेर येवचें. श्री सुनील फाळकर हे 1987 वर्सा गोंय पुलीस खात्यात रूज जाल्ले आनी 1987 ते 1997 अशी 10 वर्सां ते वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी वावुरले. एंटी करप्शन ब्रांच, डायरेक्टरेट ऑफ विजिलन्स विभागात ते वावुरले. हेड कॉन्स्टेबल असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर अशा पदाचेर ते वावुरले. सद्याक ते असिस्टंट इन्स्पेक्टर ऑफ इलेक्शन सेल पणजी विभागात कार्यरत आसात. इश्टांनो, 2017 वर्सा चीफ मिनिस्टर पुलीस गोल्ड मेडल, 2020 वर्सा प्रेसिडेंट पुलीस मेडल, 2022 वर्सा DGP इन्सिग्निया अशे भोवमान तांकां फावो जाल्यात. ताणें दिल्ले सेवे खातीर तांकां हो सलाम. फुडले सुवातेर श्री दीपक नार्वेकर PRO गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, त्याच प्रमाणे श्री दिवाकर शिंकरे फाउंडर सम्राट क्लब इंटरनॅशनल माचयेर येवचे आनी पुरस्कार भेटोवचे. पुरस्कार फावो जाता श्री एडिलिनो पेरेरा
1986 वर्साक पुलीस कॉन्स्टेबल म्हणून गोंय पुलीस बँडांत भरती. 2021 वर्सा गोंय पुलीस बँडांत ASI म्हणून बडटी. गोवा पुलीस बँड मुखेली म्हणून राष्ट्रपती, पंतप्रधान तशेंच हेर अतिमाननीय व्यक्तींच्या येवकाराक तांणी बँड सादरीकरण केलां, गोंयची वळख दाखयल्या. राजभवन, गोंय विधानसभा सारक्या सुवातींनी तांच्या फुडारपणा खाला बँड वादनाचें सादरीकरण जालां, जाची तोखणाय मानेस्तांनी केल्या. मागता श्री अरुण गांवस हाचे कडेन हो पुरस्कार तुमी स्विकारचो. राज हाऊसिंग प्रस्तुत राजश्री क्रिएशन्स निर्मित स्वाभिमान 2023 गोवा पुलीस अवॉर्ड असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर कॅटेगरी पुरस्कार हो तुमकां फावो जाता. ताचे खातीर जोरान ताळयो जावनी, तांची उर्बा वाडुनी. अरुण गांवस हे 2006 ह्या दिसा पुलीस कॉन्स्टेबल म्हण इंडिया रिजर्व बॅटेलियनांत ते रुजू जाले. 2019 ह्या वर्सा ते हेड कॉन्स्टेबल म्हण तांकां बडटी मेळ्ळी. 2021 ते असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर म्हण तांकां बडटी मेळ्ळी. त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात राज्यांत वेंचणूक काळात ताणें आपली सेवा दिल्या. असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर फर्स्ट इंडिया रिजर्व बटालियन म्हण ताणें वावर केला. इश्टानो, तांकां हांव खूब खूब ह्या वेळार परबी भेटयता. आमकां मुजरत आनंद आसा की गोंय राज्याचे मानाधीक मुख्यमंत्री सुरवातेक सावन आरंभाक सावन आमचे मदीं आसात डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत. आनीक तांच्या उपस्थितींतल्यान आमकां कळून येता की खास करून पुलिसांचे प्रती तांकां कितलो आदर आसा, कितले सेन्सिटीव ते आसात. ते घडये तांच्यान थोडे उसरां येवं येताले किंवा उसरां येवन बेगीन वचूं येतालें, पूण ते रावलेत आमचे बरोबर. आनी म्हाका खात्री आसा की कितलेय व्यस्त आसल्यार ते आयज ही कार्यावळ सोंपता मेरेन आमचे बरोबर रावतले, तुमचे बद्दल आशिल्लो आदर व्यक्त करतले आनी आयोजकांनी जी तकालस घेतल्या ताचोय बी ते आदर करतले. आमकां खात्री आसा, कारण तितले सेन्सिटीव ते आसात म्हणपाचो अभिमान आमकां आसा, आनंद आमकां आसा. फुडल्या सुवातेर पुलीस सब इन्स्पेक्टर कॅटेगरींतले पुरस्कार मागता श्रीमती अंजली गांवकर हांचे कडेन आनी माचयेर येवचें. आनीक सागर पानवेलकर एक्स CEO दीनदयाळ बँक, तेच प्रमाणे श्री सुभाष बोरकर प्रिंसिपल गोवा पॉलिटेक्निक कॉलेज बिचोलीम हांणी माचयेर येवन हे पुरस्कार भेटोवचे. आनीक पुरस्कार फावो जाता श्रीमती अंजली गांवकर हांकां. तांचो जल्म 15 एप्रिल 1968 दिसाक चिंबल हांगा जालो. लग्ना उपरांत तांचें नांव अंजली गांवकर, आदले रुपा खोलकर. 21 वर्सांच्या पिरायेचेर ती गोवा पुलीस खात्यांत रुजू जाली. लेडी हेड कॉन्स्टेबल, लेडी असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर, लेडी पुलीस सब इन्स्पेक्टर अशा वेगळे वेगळे पावंडे ओपीत ते मुखार गेले. 1992 वर्साक फोंड्या पेट्रोलिंग करतना एका बायलेचेर जावपी आगळीक तिणें आडयल्ली. सद्याक ती केपें SDPO कार्यालयांत रिडर म्हणून काम करता. दस्तावेजीकरण ही तिच्या आंगांतली कुशळटाय. आपल्या अधिकाऱ्यां कडल्यान सदांच ती आपली तुस्त आयकता. आपल्या 34 वर्सांच्या कारकिर्दींत ती सक्षम, उत्कृश्ट, कश्टाळू आनी प्रामाणीकपणान काम करीत आसा. तिका DGP's इन्सिग्निया, चीफ मिनिस्टर गोल्ड मेडल अशे साबार पुरस्कार फावो जाल्ले आसात. फुडल्या सुवातेर पुलीस सब इन्स्पेक्टर पुरस्कार फावो जाता श्री देवजी माणगांवकर हांकां. मागता तांचे कडेन, तांच्या परिवारा कडेन हांगा माचयेर येवच्यान हो पुरस्कार तुमी स्विकारचो. मोहनस्त देवू माणगांवकर 3 एप्रिल 1989 दिसा पुलीस खात्यांत पुलीस कॉन्स्टेबल म्हूण रुजू जाले. 28 मार्च 2001 दिसा तांकां हेड कॉन्स्टेबल म्हूण बडटी मेळ्ळी. 2007 दिसा ASI म्हूण तांकां बडटी मेळ्ळा. 17 जून 2013 सावन PSI म्हूण ते वावर करतात. सद्याक ट्रॅफिक सेल कोलवा हांगा PSI म्हूण नियुक्ती आसा. जवळ जवळ 34 वर्सां प्रामाणीक पुलीस अधिकारी म्हूण तांची वळख आसा. तांकां ह्या वेळार हांव परबी भेटयतां, तशेंच पुऱ्या परिवाराक ह्या पुरस्कारा खातीर तांकां परबी भेटयतां. पुरस्कार श्री देव माणगांवकर हांकां भेटयतना आमकां उपाट खोस भोगता. ऋषिकेश पाटील 2001 वर्साक पुलीस खात्यांत पुलीस कॉन्स्टेबल म्हणून रुजू जाले. 2013 वर्साक तांची थेट नियुक्ती वरवीं PSI म्हणून नेमणूक जाली. सद्याक पर्वरे पुलीस स्टेशनाचेर PSI म्हणून वावर करतात. तांकां आतां मेरेन 16 रिवॉर्ड्स फावो जाल्यात. 2022 वर्सा तांकां DGP's इन्सिग्निया अवॉर्ड दिवन सन्मानीत केल्यात. मडगांव टाउन पुलीस स्टेशन, मर्मगांव पुलीस स्टेशन, पणजी पुलीस स्टेशन, कळंगूट पुलीस स्टेशन आदी पुलीस स्टेशनाचेर तांणी प्रभावी काम केलें. फुडलो गोवा पुलीस अवॉर्ड पुलीस सब इन्स्पेक्टर फावो जाता श्री दीपेश शेटकर हांकां. मागता तांच्या परिवारा सयत तांणी हांगा माचयेर येवचें. 2015 वर्सा पुलीस सब इन्स्पेक्टर म्हणून पुलीस खात्यांत ते रुजू जाल्ले. दिल्ली हांगा ताणें खास प्रशिक्षण पुलीस खात्यांतलें घेतलें. फोंडा, म्हापसा, दिवचल हांगा पुलीस स्टेशनांनी तांचो ताणें वावर केला. सद्याक मायणा, कुडतरी पुलीस स्टेशनार तांची नियुक्ती जाल्या. तांकां ह्या वेळार हांव परबी भेटयतां, पुराय परिवाराक परबी भेटयतां. श्री रोहन नागेशकर पुलीस सब इन्स्पेक्टर
विंगड विंगड पोलीस स्टेशनांनी आतापर्यंत प्रभावी काम केला. एक कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख पुराय गोंयभर आसा. श्री वामन तारी यांनी स्वतः पोलीस सेवे भितर प्रभावी काम केला. तांच्या हस्तुकी हो पुरस्कार भेटयतना आमकां भोव खुशालकाय भोगता. देव बरें करूं. आमी संगीताची कार्यावळ पळयली, आमी नाच पळयले, आमी नाच पळोवया आतां फुडले सुवातेर. मागता गोंयांतले नामनेची कोरियोग्राफर बाय पुजा आनी अपर्णांचे कडेन तांणी फुडले सुवातेर हांगा सादरीकरण करचें. तांच्या सांगाताक आसा टीम साई दामोदर. तुमच्या मुखार प्रेजेंट करता बाय पुजा आनी अपर्णा. पुजा आणि अपर्णा दोन्ही फामाद नांवां गोंयची कोरियोग्राफींतली आणि तांची तोखणाय सगळ्या नृत्य कलाकारांची इतलीच, कारण तांकां खबर आसा वाद्याची तितलीच बरी साथ तांकां मेळ्ळ्या आणि म्हणून तांणी तांची तोखणाय केल्या आणि ही तोखणाय गोंयच्या कलाकारांची खासियत आसा, वळख आसा. कार्यावळ मुखार व्हरतना आमी राज हाऊसिंग प्रस्तुत राजश्री क्रिएशन निर्मित स्वाभिमान 2023 गोवा पुलीस अवॉर्ड पुलीस इन्स्पेक्टर कॅटेगरी आणि हो पुरस्कार फावो जाता भोमानेस्त श्री नितीन हळर्णकर हांकां मागता ताणें माचयेर येवचें. तशेंच भोमानेस्त संजीव देसाय बीजेपीचे ट्रेजर हांगा आसात, मागता तांचे लागीं हांगा माचयेर येवचें. मागता संतोष निगळे हांचे कडेन तांकां माचयेर मानान माचयेर हाडचें. भोमानेस्त नितीन हळर्णकर क्रायम ब्रांच रायबंदर हांगा 2003 वर्सा जाल्ले आनी 2006 दिसा पुलीस खात्यान पुलीस सब इन्स्पेक्टर म्हणून ते रुजू जाल्ले.
2021 दिसा तांकां पुलीस इन्स्पेक्टर म्हण तांकां बडटी मेळ्ळी आनी आतां मेरेन कुडचडे म्हापसा कळंगूट फोंडे ओल्ड गोवा क्रायम ब्रांच सारक्या पुलीस स्थानकांनी तांणी वावर केला. मालमत्ते विशींच्यो केसी, शारिरीक हल्ले, घुवळी वखदां विशींच्यो केसी तांणी प्रभावीपणे हाताळ्ळ्या. DGP गोवा आनी DGP इन्सिग्निया पुरस्कार तांकां फावो जाला. दोन 2006 वर्साक पोलीस सब इन्स्पेक्टर म्हणून रुजू जाल्ले सचिन बाब लोकरे नाशिक महाराष्ट्रात तांणी प्रशिक्षण घेतला. सध्या क्रायम रिडर ब्रांच DGP ऑफिस हांगा वावरतात. पोलीस इन्स्पेक्टर म्हणून सद्याक ते वावर करतात. तांणी फोंडा, पर्वरी, वेर्णा, म्हापसा, कुळे, शापोरा, साळेगांव आदी पोलीस स्टेशनांनी काम केलां. 2019 वर्सा तांकां DGP इन्सिग्निया पुरस्कार फावो जाला. 2020 वर्सा केंद्रीय गृह खात्याचे बऱ्या वावरा खातीरचे पदक तांकां फावो जाल्लें आसा. श्री सचिन लोकरे. पुलीस इन्स्पेक्टर पुरस्कार फावो जाता फुडलो सोमनाथ महाजीक हांकां मागतात आनी हांगा आपल्या परिवारा सयत मुखार माचयेर येवचें. इश्टानो, सोमनाथ महाजीक हे 1 सप्टेंबर 2006 दिसा पुलीस सब इन्स्पेक्टर म्हणून पुलीस खात्यार रुजू जाले. नाशिक महाराष्ट्र हांगा ताणें प्रशिक्षण घेतलां. पणजी, ओल्ड गोवा, पर्वरी, कुडचडे, ANC ट्रॅफिक सेल स्पेशल ब्रांच कोलवाळे सारख्या पुलीस स्टेशनांनी ताणें काम केलां. 17 जानेवारी 2019 दिसा तांकां पुलीस इन्स्पेक्टर म्हणून बडटी मेळ्ळी. कुडचडे कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचेर हद्दीत रावपी ज्येश्ठ नागरिकांचे सुरक्षितताये खातीर खासा येवजणी आंखून ताणें मोलादीक वावर केला. साबार खून, चोरयो, दरोडा प्रकरणांचो तांणी तपास लावपाचो वावर केला. तांकां DGP इन्सिग्निया 2021 पुरस्कार फावो जालो. ह्या वेळार तांकां हांव परबी भेटयतां तशेंच तांच्या परिवाराक खूब खूब परबी भेटयतां. देव बरें करूं. फुडले सुवातेर श्री विजयनाथ कवळेकर ह्या पुरस्कार सुवाळ्याचे एक प्रणेते आशिल्ले श्री संदीप बाब निगळे आनी तांची घरकान्ना, कर्तुबी घरकान्ना प्रतिभा निगळे हांच्या हस्तुकी हे पुरस्कार भेटयतना आमकां उमेद भोगता. 1999 वर्साक विजयनाथ साहेब पुलीस कॉन्स्टेबल म्हणून पुलीस खात्यांत रुजू जाले. 2006 वर्सा तांकां PSI म्हणून बडटी मेळ्ळी. 2020 वर्सा तांकां PI म्हणून बडटी मेळ्ळी. सध्या ते कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर ट्रॅफिक सेलाचे PI म्हणून काम करतात. तांकां आतां मेरेन 13 कमेंडेशन प्रमाणपत्रां फावो जाल्यात. 2019 वर्सा तांकां DGP इन्सिग्निया पुरस्कार फावो जाला. 2020 वर्सा गोंय मुक्ती दिसा तांकां तांच्या सेवेची दखल घेवन चीफ मिनिस्टर पुलीस गोल्ड मेडल तांकां फावो जाला. PSI म्हणून तांणी आतां मेरेन गोंयच्या वेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी काम केलां. पुलीस इन्स्पेक्टर म्हणून तांणी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन आनी सद्याक ट्रॅफिक सेल कोलवा हांगा इन्चार्ज म्हणून काम सांबाळटात आनी साबार गुन्यांवांचो प्रभावीपणान तपास केला. 2022 वर्सा तांकां प्रेसिडेंट मेडल फावो जाला. श्री विजयनाथ कवळेकर. इश्टानो, श्री जशपाल सिंग IPS DGP हांगा हाजीर आसात. मागता परेश नायक हांचे कडेन तांकां हांगा मानान माचयेर हाडचें. फुडलो पुरस्कार राज हावसिंग प्रस्तूत राजश्री क्रिएशन्स नेमबे स्वाभिमान 2023 गोवा पोलीस अवॉर्ड पोलीस इन्स्पेक्टर कॅटेगरी पुरस्कार फावो जाता श्री टॅरन्स पॉवेल हांकां मागतात आनी हांगा आपल्या परिवारा सयत माचयेर येवचें आनी हो पुरस्कार स्विकारचो. इश्टानो, टॅरन्स पॉवेल बाज हे 1999 वर्सा पुलीस खात्यार रुजू जाले. फाटले 24 वर्सां प्रामाणीकपणान पुलीस खात्यांत ते सेवा दित आसात. सद्याक स्टेट क्रायम रेकॉर्ड्स ब्युरो हांगा पुलीस इन्स्पेक्टर म्हणून क्रायम क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टमचो वावर ते सांबाळटात. इश्टानो, साबार किचकटींच्या गुन्यांवांचो तपास तशेंच चवकशी तांणी केल्या. आदले राष्ट्रपती डॉ. APJ अब्दुल कलाम हांचे PSO म्हणून ताणें वावर सांबाळ्ळा. आपल्या वावरांत ताणें तांचे सद्याचे पोस्टींग आशिल्ले स्टेट क्रायम रेकॉर्ड्स ब्युरो पुराय भारतांत घर खात्याच्या सूचनांक पाळो दिवपी म्हूण देशांत दुसरी सुवात मेळोवन दिली. फुडले सुवातेर श्रीमती अनुष्का पै बीर. अनुष्का पै बीर 2002 वर्साक PSI म्हणून रुजू जाल्यात. पणजी, कळंगूट सारख्या पुलीस स्टेशनांनी तांणी आतां मेरेन काम केलां. 2015 वर्साक तांकां DGP इन्सिग्निया पुरस्कार फावो जाला. साबार महत्वाच्या इव्हेंटांनी तांणी महत्वाच्यो जापसालदारक्यो सांबाळ्ळ्यात. सध्या PI म्हणून त्यो वावुरतात. फुडलो पुरस्कार वता पोलीस इन्स्पेक्टर श्री ब्रँडन डिसोजा मागतात आनी हांगा माचयेर येवचें, आपल्या परिवारा सयत येवचें आनी हो पुरस्कार तांणी स्विकारचो. ब्रँडन डिसोजा हे 2002 वर्सा पुलीस सब इन्स्पेक्टर म्हणून रुजू जाले. सर्वोदय अक्कल नवी दिल्ली सावन एका वर्साची ट्रेनिंग सोंपून ते गोंयांत परत आयले. पणजे, म्हापसा, हणसुणा, पेडणे अशा पुलीस स्टेशनांनी तांणी सेवा दिल्या. आपल्या कार्यकाळांत ताणें कितल्योश्योच केसी सोडयल्या. 2021 वर्सा तांकां DGP इन्सिग्निया हो
भोव मानमेळा तांच्या ह्या वावरा खातीर तांकां मना काळजांतल्यान परबी भेटयता आनी हो पुरस्कार तांणी स्विकारलो तांकां परत एकदां खूब खूब परबी भेटयता. श्री रवींद्र देसाई त्यांच्या परिवाराच्या सांगातान हो पुरस्कार ते गोंय राज्याचे DGP श्री जसपाल सिंग IPS यांच्या हस्तुकी स्वीकारतात. एक कर्तव्यदक्ष असे पुलीस अधिकारी म्हणून तांची नामना संबंध गोंयभर आसा. विंगड विंगड पुलीस स्टेशनांनी तांणी पुलीस इन्स्पेक्टर म्हणून आतां मेरेन प्रभावीपणान आपली सेवा दिल्या. थँक्यू व्हेरी मच जसपाल सिंग जी, थँक्यू व्हेरी मच. फुडले सुवातेर परतून एक फावट वचया मनरिजवणेच्या विश्वांत. तुमच्या मुखार महाराष्ट्रांतले आनी खेरीतपणान मराठी टीव्हींतले खास कलाकार आमच्या भेटीक आयल्यात, गोंयकारांच्या भेटीक आयल्यात. परतून एक फावट तुमच्या मुखार ल्हानशीच एक हास्य जत्रा. माझ्या वांगड्या चाललं गो, माझ्या वांगड्या चाललं गो. हे हाय मॉम, व्हाट्सएप. व्हाट्सअप तो बंद है ना बेटा. व्हाट मॉम, मॉम मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ. अभी क्या औरत का जब ऐसे ही होता है बेटा, क्या हाँ। करे. कुछ सालों बाद पति प्यार नहीं करता और फिर बच्चा बाहर प्यार ढूंढने लगता है. फिर दुखियारी बेचारी माँ कहाँ प्यार ढूंढेगी, मतलब कहाँ जाएगी, किसे अपना दर्द सुनाएगी. आज काम वाली मौसी आई नहीं है? वही तो नहीं आई ना, बिल्कुल नहीं आई. इसीलिए तो, नहीं तो उसके साथ इधर उधर की बातें करके करके वक्त बीत जाता है. इधर उधर की बातें, हाँ। उसे गॉसिपिंग कहते हैं मॉम. गॉसिपिंग तो बहुत ओल्ड हो गया, माइल्ड वर्ड है. हाँ। बिचिंग, बिचिंग कहते हैं, बिचिंग. ओह माय गॉड, बिचिंग. क्या बात है मॉम. लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, व्हाट्सएप बंद है ना, हाँ। तो तुम फेसबुक पे जाना, वहाँ पे टाइम बिता. वही पे तो थी मैं, तो? लेकिन तुम्हारे पापा को ऑनलाइन देखा तो मैं ऑफलाइन हो गई. मूड ही चला गया मेरा तो. पापा फेसबुक पे है, हाँ सोशल मीडिया पे है. हाँ हाँ पापा, हाँ अपने पापा. हाँ अपने पापा बेटा. पापा ना मॉम, लेकिन वो तो सोशल मीडिया को गालियां देते हैं. हाँ गालियाँ देते हैं क्योंकि हम दोनों सोशल मीडिया पे ना रहे ना इसलिए, और उन्हें रंगे हाथ ना पकड़े इसलिए. अच्छा, लेकिन पापा सोशल मीडिया पे क्या करते हैं? क्या करते हैं दिन भर लोगों को समझाते रहते हैं जिंदगी कितनी खूबसूरत है. अच्छा, और रात में? रात में जिंदगी को खूबसूरत बनाने में लगे रहते हैं. अच्छा, मतलब पिंकी सही बात कर रही थी. हाँ पिंकी सही बात कर रही थी. मतलब पिंकी, कौन पिंकी? पिंकी मॉम, मेरी फ्रेंड. क्या कह रही वो थी? मुझे बता रही थी कि रात को 2 बजे कोई आदमी उसे ना ऐसे वैसे मैसेज करके परेशान करता है. रात को 2 बजे एक आदमी. मुन्ना हाँ तुम क्या कहना चाहते हो हाँ. कि तुम्हारे पापा पिंकी को मैसेज करते हैं? नहीं, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया. मारू पकड़ के. क्या बोल रहे हो, ठीक से बोलो. अरे पिंकी मॉम. हाँ पिंकी का क्या? पिंकी, पिंकी का क्या? पिंकी पिंकी पोंकी राइडिंग ऑन अ डोंकी. पागल हो गए तुम. क्या? इधर बैठो, अरे इधर बैठो. पिंकी बैठो. मॉम पिंकी, मेरा बर्थडे था. हाँ था. और पिंकी आई थी ना मेरे फ्रेंड. हाँ. तो मेरे सब फ्रेंड है ना, वो उसे चिढ़ा रहे थे ना, पिंकी पिंकी पोंकी राइडिंग ऑन डोंकी. डोंकी. हाँ. और तुम और पापा भी तो थे. हाँ, पापा कितना एंजॉय कर रहे थे. ए बेटा हाँ. तू पापा पे ना ऐसे ही खाली पीली डाउट ले रहा है. क्यों? देख तुम्हारे कोई दोस्त भी भेज सकते हैं ना ये मैसेज. नहीं माँ, नहीं. मेरे दोस्त को आज भी पता नहीं है, मेरे सभी दोस्तों को आज भी पता नहीं है कि रात को सोते समय मैं अंगूठा चूसता हूँ. एक मिनट. मुझे तो लगता है ना ये बात है ना पापा ने पिंकी को बताई होगी. और पिंकी ने तुम्हें बताई? नहीं, तो पिंकी ने प्रसाद को बताया. हाँ. प्रसाद ने समीर को, समीर ने नम्रता को, नम्रता ने शिवाली को, उसने मुझे मैसेज करके बताया. ये मतलब तुम्हारे सारे ग्रुप को पता चल गया? हाँ ना मॉम. एक मिनट, ये कौन सा ग्रुप है तुम्हारा? स्वीट सीक्रेट. ये व्हाट्सएप का ग्रुप है या नेटफ्लिक्स का शो है? वो बात जरूरी नहीं है मॉम. व्हाट अबाउट पापा? व्हाट अबाउट पापा बेटा? वही ना, व्हाट अबाउट पापा. क्या? अरे बाप रे. भैंस आई घर पे, भैंस. पैसा आया है, पैसा. क्या है बेटा? पूछ. व्हाट अबाउट पापा? पूछ. मेरे पीठ पीछे क्या खुसर फुसर हो रही है? पूछ. व्हाट अबाउट पापा? बोलो बोलो बोलो, अभी क्या, अभी बोलो. क्या बात चल रही थी? व्हाट अबाउट पापा? व्हाट इज दिस? हाँ, पूछता हूँ मैं.
आपने सांप के पूंछ पे अगर पांव रखा ही है तो मैं अभी आपको डसता ही हूं। ना बेटा डस मत, मेरा सुहाग उजड़ जाएगा बेटा, डस मत। पागल औरत, मुहावरा का है इसमें। चुप करो, मुझे हाँ? मालूम है। पूछ पापा हाँ? यहाँ बीच में आइए। पूछ हाँ? पूछ, किधर है? मारूंगी पकड़ के। ए, हाँ, पूछ। हाँ, पूछ। पापा आप सोशल मीडिया पे हो? सोशल मीडिया पे हो? हाँ हो। छी छी, कैसे बातें करते हो? अपने बाप के साथ ये ऐसी बातें करते हो तो तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म क्यों आएगी? क्यों आएगी? अरे सोशल मीडिया कोई जुआ खाना नहीं है या रेड लाइट एरिया नहीं है जिससे मुझे शर्म आए। देखो, मैं ये सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, मेरे फोन में ऐसी कोई गंदगी नहीं है। अच्छा, इसका मतलब सोशल मीडिया गंदगी है हाँ। और हमारे फोन पे सारी गंदगी है। हाँ, हाँ। हाँ? बोलो। हाँ है, सोशल मीडिया गंदगी है, उस पे टाइम वेस्ट करना गंदगी है। आप लोग सब टाइम वेस्ट करते हो, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो, अपना पैसा वेस्ट करते हो। अच्छा। अरे ये सब तीनों चीजें अगर एक साथ मिलाई गई तो सोचो अपना देश कितना आगे जाएगा, कहाँ जाएगा? पिंकी के इनबॉक्स में। हाँ? अच्छा, हाँ, गला बैठ गया, आवाज अटक गई। क्या मुर्गा निकल गया? नहीं, कौन पिंकी? कौन पिंकी? वही मैं पूछ रहा हूँ, कौन पिंकी? कौन है ये पिंकी? कौन है ये पिंकी? पिंकी कौन है? पिंकी कौन है? कौन पिंकी? है कौन ये पिंकी? वही पूछ रहा हूँ मैं। कौन है ये पिंकी? कौन पिंकी है? कौन पिंकी कौन है? है? कौन पिंक? पिंक हो गया, वेरिएशन देके हो गया। अभी बोलो ना, बताओ ना, पिंकी कौन है? कौन अरे, है पिंकी? कौन है ये पिंकी? ये तो मुझे कोई वेब सीरीज का टाइटल लग रहा है। अच्छा, आप तो वेब सीरीज देखते नहीं हो, आप तो सोशल मीडिया पे हो नहीं, फिर ये कैसे पता? देखते नहीं हो ना आप। बातें सुनाई भी पड़ती है, समझे? आजू बाजू जाते वक्त, सफर करते वक्त, ट्रेन में, बसों में, मेट्रो में जाते वक्त बातें सुनाई देती है, लोग चर्चा करते हैं, सुनाई देती है, समझे? आजकल के जमाने में आंखें और कान बंद करके नहीं जिया जा सकता। हाँ। अच्छा, हाँ। ठीक है, कौन है ये पिंकी? बताओ। पिंकी कौन है? वही मैं पूछ रहा हूँ, कौन है ये पिंकी? मेरी फ्रेंड है। इसकी friend है। बावळट कशाला बोल रहा है? हाँ? समझा? इसकी दोस्त है और मुझे पूछ रही थी कौन है ये पिंकी। मुझे सवाल पे सवाल किए जा रहे थे, कौन है पिंकी? मिला जवाब, कौन है पिंकी? अभी जाता हूँ मैं सोने, बोले कौन है पिंकी? कल सुबह मुझे ऑफिस में जल्दी जाना है, कौन है पिंकी? चलो गुड नाइट पिंकी। रुको, कौन है पिंकी? कौन है पिंकी? पिंकी पिंकी देखो बेटा, अपना बाप सोने जा रहा है, देखा? हाँ, एक मिनट पापा, आजकल आपको बहुत जल्दी रहती है रात को सोने की। आजकल नहीं, सोने की तो इनको हमेशा जल्दी रहती है, इसीलिए तो तुम्हारे बाद कुछ भी हुआ नहीं। कैसे बातें करते हो अपने बेटे के सामने? क्यों? पीठ पीछे बोलने की मुझे आदत बिल्कुल नहीं है, जो भी है ना मुंह के सामने ठेक के बोलती हूँ, समझे? मॉम, लेकिन ये अभी बहुत ज्यादा हो गया, मैं अभी बड़ा हो गया हूँ मॉम। तो क्या हुआ बेटा, माँ बाप की गलतियाँ देखकर बच्चे सुधर जाते हैं। यस। जाओ अपना मुंह आईने में जरा देखो, जाओ। ओके। क्यों? अरे इस माँ बाप की आप ही तो गलती हो। देखा? हंस मत, चुप। कोई जरूरत नहीं उसे कहीं भी भेजने की। हाँ, क्यों? वो मोबाइल पे अपना चेहरा देख सकता है सेल्फी मोड ऑन करके। नहीं तो क्या? मारूंगी पकड़ के। अब क्या हुआ? चलो मैं चलता हूँ शर्म, सोने। एक मिनट रुको, यहाँ पे शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ? अपने लड़के की उम्र की लड़की के साथ 2 बजे रात को चैटिंग करते हो? देखो, लेकिन मैं कोई ऐसी वैसी गंदी बातें नहीं करता मैं किसी से। हाँ। अच्छा, हाँ। गंदी बातें नहीं करते? नहीं। बेटा सबूत दे, क्या दूं? सबूत दे। सबूत दे दूं? पापा, मैं आज भी रात को सोते समय अंगूठा चूसता हूँ, ये बात आपने पिंकी को क्यों बताई? क्या? हाँ। तुम अंगूठा चूसते हो आज भी? हाँ, मैं चूसता हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ये बात आपने पिंकी को क्यों बताई? नहीं, ये बात तो पिंकी ने खुद मुझे बताई। Yes, the case is solved, मिलॉर्ड मॉम। एक मिनट, लेकिन आप तो सोशल मीडिया पे नहीं हो। हाँ, फिर पिंकी आपको कहाँ मिली? कहाँ मिली? ये पिंकी मुझे कल बस स्टॉप पे मिली थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने उसे लिफ्ट दी थी। अच्छा, देखा मॉम, इन्होंने लिफ्ट दे दी और उसने ले ली। बेटा, लिफ्ट मतलब कोई गांजा नहीं है कोई मना कर दे। हाँ, एक मिनट, लेकिन वो तो कह रही थी कि आप अंकल मुझ पे ट्राई कर रहे। क्या बात कर रही हो मॉम? नहीं, कल मुझसे अंकल लिफ्ट मांग रहे थे। नहीं।
पापा छी। नहीं 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 तो क्या है? नहीं 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 क्या हुआ, कल मैंने उसे लिफ्ट दी थी ना, हाँ। तो आज सुबह मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो मैंने उसको जाके बोला कि आज मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो आप मुझे लिफ्ट दे दो, मतलब कैसे अकाउंट सेटल हो जाएगा ना। देखो बेटा, अकाउंट सेटल होने तक बात आई है। नहीं नहीं सेटल मतलब वैसे नहीं, अकाउंट मतलब फेसबुक अकाउंट। वो फेसबुक पे उसने मुझे ब्लॉक कर दिया यार। देखो क्या? मॉम, देखो बुरा लग रहा है। नहीं। इसका मतलब आपका फेसबुक पे अकाउंट है। हाँ है अकाउंट है मेरा। क्यों है? क्यों है मतलब नजर रखनी पड़ती है, बेटा बड़ा हो रहा है, क्या कर रहा है, क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, नजर रखनी पड़ती है। हाँ फिर इसलिए मेरा अकाउंट, आपका अकाउंट है। हाँ है तो, क्योंकि मेरा पतिदेव है ना फेसबुक पे, तो उस पर नजर रखने के लिए मेरा भी अकाउंट है। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ? शर्म नहीं आती? छी, कैसे शक कर रहे हो तुम लोग मेरे पे? छी। हाँ, वैसे अब ये प्रूफ मांगेंगे, प्रूफ मांगेंगे ना। प्रूफ बताओ, प्रूफ बताओ। बताओ, हाँ बता। प्रूफ बताओ। हाँ बता। पिंकी पिंकी पोंकी राइडिंग ऑन अ डोंकी। हाँ स्वीटी, तुम्हारे नाम में ही मिठास है। पिंकी पिंकी पोंकी राइडिंग ऑन अ डोंकी। सावनी, तुम्हारा नाम सुनकर ऐसे लगता है मैं भीग जाता हूँ। कौंटी कौंटी पिंकी पिंकी पोंकी राइडिंग ऑन अ डोंकी। दीदार करा दे चंदा। ये किसके डायलॉग है मॉम? इनके ही, ओह। इनके ही सारे डायलॉग है। हाँ। बेटा ये रात को ऐसी चैटिंग करते हैं फेसबुक पे। हाँ? हड़बड़ा गए? नहीं नहीं, मैं ऐसी गंदी गंदी बातें नहीं करता किसी से। अच्छा, हाँ, नहीं करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? ये सारी स्वीटी और ये सब लड़कियां है ना, वो सारी मेरी सहेलियां है। हाँ, हम सब औरतों ने जानबूझ के इनको ट्रैप करने के लिए फेसबुक के अकाउंट खोले हैं। क्या बात कर रही हो मॉम? हाँ। अच्छा मतलब तुम्हारा भी फेसबुक पे अकाउंट है और तुम भी ऐसी गंदी गंदी बातें करती हो? Shut up! आपको रास्ते पे लाने के लिए हमने ये सब कुछ किया है, समझे? शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ? शर्म नहीं आती? सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसके लिए करना होता है। हाँ? सोशल मीडिया इस्तेमाल करो, लेकिन ये तरीका नहीं है। और तुम बेटा, मैंने वो क्या किया? सन्नी लियोनी की फोटो पे ना ऐसे ही कमेंट और लाइक करने से अच्छा है सीमा पे जो जवान शहीद हो रहे ना, उनके लिए थोड़ा लाइक और कमेंट करो। सोशल मीडिया इस्तेमाल करो, लेकिन कैसे, कब, कितना, ये सोचो जरा। बस ऐसे ही नहीं। छी पापा छी, शर्म नहीं आती? छी पापा छी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आपने मेरी आंखें खोल दी। हाँ। मैं आज ही मेरा फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दूंगा। गुड। और मैं शपथ लेता हूँ, मैं वचन लेता हूँ कि कल से मैं इंस्टा पे बातें करूंगा। शर्म नहीं आता? रुको, पकड़ो पापा। खूप खूप तोखणां ह्या टिमीची आनी खूप खूप देव बरें करूं तांकां. इश्टानो, कार्यावळी भितर आमी थोडोसो बदल करतात. पवनिस्त गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री हे गोंयच्या हिता खातीर आसता हें आमी समजून घेतात. सो ह्या वेळार कार्यावळ मुखार व्हरतना फुडले कांय इनामां, कांय पुरस्कार भेटोवपा खातीर हांव मागतां पवनिस्त गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे कडेन हांगा मानान माचयेर येवचें मागता. पवनिस्त परेश नायक हांचे कडेन तांकां मानान माचयेर हाडचें. त्याच प्रमाणे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद तानावडे आमचे मदीं आसतात आनी माचयेर येवचें म्हणून मागता. फुडले सुवातेर राज हावजिंग प्रस्तुत राजश्री क्रिएशन्स निर्मित स्वाभिमान 2023 गोवा पुलीस अवॉर्ड. पुलीस स्टेशन कॅटेगरींतले अवॉर्ड. हातूंत पयले सुवातेर कलंगूट पुलीस स्टेशन हांकां हें इनाम वता. मागता श्री सदानंद तानावडे हांचे कडेन तांणी हो पुरस्कार भेटोवचो. फुडले सुवातेर श्री दत्तगुरू सावंत PI कलंगूटचे हांगा ताणें माचयेर येवचें. ताची पुराय टीम हांगा हाजीर आसा. मागता तांचे कडेन ताच्या सहकार्या कडेन हांगा माचयेर येवचें आनी हो पुरस्कार तुमी अभिमानान स्विकारचो. गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री हांगा हाजीर आसात. तशेंच भोमानेस्त शेठ तानावडे हांगा हाजीर आसात. भोमानेस्त शेठ तानावडे हांच्या हातांतल्यान तुमी हो पुरस्कार स्विकारचो. कलंगूट पोलीस स्टेशनाचे हे सगळे कर्तुबी कर्मचारी, वेगवेगळ्या वेगळ्या पदांचेर काम करपी सदानंद बाब तानावडे हांचे हस्तुकी हो पुरस्कार तुमी स्विकारचो. पयलेच खेपेक हो अवॉर्ड इंट्रोड्यूस केला ह्या पुरस्कार सुवाळ्याक. बेस्ट पुलीस स्टेशन अवॉर्ड आनी तो फावो जाला कळंगूट पुलीस स्टेशनाक आनी तांच्या सांगातानच वेर्णा पुलीस स्टेशन तांकां पुराय भारत पावंड्याचेर नॅशनल लेवलाचेर
पुरस्कार हाच्या आदी फावो जाल्लो आसा आनी आयज ह्या पुरस्कार सुवाळ्यांत तांकां परतून एक फावट हो मानाचो एवॉर्ड श्री डायगो ग्राशियस PI आणि तांचे सगळे सांगाती. आपल्या कार्यातल्यान त्यांनी आपल्या पोलीस स्टेशनाचें नाव वयर काडलां. वेना पोलीस स्टेशन तुमकां सगळ्या सहकार्यांक खूब खूब ह्या वेळार परबी भेटयता. फुडले सुवातेर समाज मित्र पुरस्कार श्री कपिल नायक पुलीस इन्स्पेक्टर हे महत्वाचे पुरस्कार जाल्ल्यान गोविंद बाब आणि रोहन बाब तुमकांय माचयेर आपयता. रोहन बाब आणि गोविंद बाब. श्री कपिल नायक एक धडाडीचे पुलीस अधिकारी. 16 जून 2002 दिसाक पुलीस सब इन्स्पेक्टर म्हणून ते रुजू जाले. पुलीस सब इन्स्पेक्टर म्हणून वेगळ्या वेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी तांणी काम केलां. 2014 वर्साक पुलीस इन्स्पेक्टर म्हणून तांकां बडटी मेळ्ळी. वेगळ्या वेगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर तांणी आतां मेरेन काम केलां. तांच्या धडाडीची दखल घेवन 2017 वर्सा तांकां DGP इन्सिग्निया पुरस्कार फावो जाला. तांकां 85 कमेंडेशन प्रमाणपत्रां फावो जाल्लीं आसात आनी एक हँडसम स्मार्ट आणि धडाडीचे पुलीस अधिकारी म्हणून तांची वळख आसा. कपिल साहेब तुमकां परबी. भवानेस्त संदीप नेगडे हांगासर मागता तुमी हांगा माचयेर येवचें. फुडले सुवातेर फुडलो समाज मित्र पुरस्कार फावो जाता भवानेस्त श्री दत्ताराम रावत हांकां. हे PI पुलीस इन्स्पेक्टर भवानेस्त दत्ताराम रावत हांचो जल्म 13 जानेवारी 1978 वर्सा जालो आनी 98 वर्सा ते पुलीस खात्यार रुजू जाले. तांच्या कार्यकाळांत ताणें दोळे दिवपावपी असो वावर केला. आपल्या कार्यकाळांत ताणें क्रायम इन्व्हेस्टिगेशन हाताळ्यांत, लॉ अँड ऑर्डर बंदोबस्त सांबाळ्ळ्यात. ताणें आपल्या सेवेची 25 वर्सां पुराय केल्यात. आपल्या वावरांतल्यान समाजा मदीं नांव घडयलां. 2016 वर्सा DGP इन्सिग्निया फॉर एक्सलन्स हो भोवमान फावो जाला. द चीफ मिनिस्टर्स पोलीस गोल्ड मेडल फॉर मेरिटियस सर्व्हिस, रेड क्रॉस सोसायटी स्वाभिमान अवॉर्ड, प्रेसिडेंट मेडल फॉर मेरिटियस सर्व्हिस अशे पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात. ह्या वेळार तांकां हांव परबी भेटयतां. तांच्या परिवाराक खूब खूब परबी भेटयतां. ह्या वर्साक एका नव्या पुरस्काराची भर ह्या पुरस्कार सुवाळ्यांत पडटा आनी तो म्हळ्यार लोकमान्य पुरस्कार, जो लोकांच्या काळजा मेरेन पावन काम करता आणि तो पुरस्कार ह्या वर्साक फावो जाला गोवन सिंगम श्री जीवबा दळवी हांकां. मागता तांचे कडेन तांणी माचयेर येवचें. फाटल्या वर्साक तांकां पुरस्कार फावो जाल्लो. ह्या वर्साक हो नवो पुरस्कार तांकां फावो जाला. मागता माचयेर येवपाक. 1997 वर्साक PSI म्हणून पुलीस खात्यांत रुजू जाल्ले. नाशिक हांगा घडून आयिल्ल्या पुलीस प्रशिक्षणांत आनी गोंयच्यान पुराय बेंचींतल्यान पयले येवपाचो मान मेळिल्लो. DGP श्री जसपाल सिंग हांगा हाजीर आसात. मागता ताणें हांगा माचयेर सर प्लीज. 2022 वर्सा तांकां डेप्युटी सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस म्हणून बडटी मेळ्ळी. सब डिव्हिजनल पुलीस ऑफिसर म्हणून तांकां सद्याक ते काम करतात. ज्येष्ठ नागरिकां खातीर आशिल्ल्यो खाशेल्यो मनरिजवणी कार्यावळी, भलायकी शिबिरां आयोजीत करीत तांणी समाजा प्रती आशिल्ली आपली लागणूक तांणी आतां मेरेन दाखोवन दिल्या. वेगळ्या प्रसंगांनी से नो टू ड्रग्स ही तांची घोशणा आसा. तांणी आतां मेरेन घोवळी वखदां आड साबार समाज जागृतायेची सत्रां आयोजीत केल्लीं आसात. सर CM सरांची मान्यताय आसतली अशें धरून सरां खातीर 1 मिनीट हांव उलोवपाची संद दिवंक सोदतां तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन, कारण लोकमान्य पुरस्कार पयले खेपेक दितात आनी तो फावो जाला जीवबा दळवी हांकां एका लोकप्रिय अधिकाऱ्याक. सर तुमच्या खातीर 1 मिनीट. Thank you very much, jury members and Home Department who have considered the name and given me this Lokmanya Award. First time, my first award म्हाका आज मेळ्ळा and तो बी Honorable Chief Minister of Goa Dr. Pramod Sawant हांचे हस्ते मेळ्ळा म्हणून हांव खूब आभारी आसा. थँक यू म्हणटा. आनीक सर जेन्ना पेडणे आशिल्ले तेन्ना जेन्ना 1 करोडाचे ड्रग्स अटॅच केल्ले तुमी म्हाका बुके दिवन फेलिसिटेट केल्लो आनी आज सर तुमचे हस्ते हे म्हाका अवॉर्ड फावो जाता. आय एम रियली थँकफूल and thank you everyone on the stage. Thank you tourism minister sir, sports minister sir, DGP sir and organizers, and thank you very much. जीवा साहेब असले पुरस्कार तुमकां मेळत दवरून तुमच्या हातांतल्यान बरी सेवा घडोवन दवरूं म्हणून आमी मागता. फुडले सुवातेर फुडलो लोकमान्य पुरस्कार फावो जाता सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस श्री विश्राम बोरकार हांकां. मागता तांच्या परिवारा सयत तांणी हांगा माचयेर येवचें आनी हो पुरस्कार स्विकारचो. इश्टानो विश्राम बोरकार हांची सहायक ADC2
ऑनरेबल गव्हर्नर ऑफ गोवा म्हणून नेमणूक जाल्ली आसा. गोंय पुलीस खात्यान सब इन्स्पेक्टर म्हणून ते रुजू जाल्ले आनी उपरांत थेट नियुक्ती वरवीं डेप्युटी सुपरिटेंडंट ऑफ पुलीस म्हूण तांणी वावर केला. अशें पुलीस अधिकारी म्हूण तांणी आतां मेरेन विंगड पावण्यार साबार गुन्यांवांचो प्रभावीत तपास केला. गोंय पुलीस किट बेस्ट पुलीस स्टेशन ट्रॉफी DGP इन्सिग्निया युनिफॉर्म आर्म बॅच पुलीस ट्रेनिंग स्कूल खातीर लोगो आनी पुलीस म्युझियम तशेंच पुलीस कर्मचाऱ्यांक क्लेम इन्शुरन्स सारकी सुविधा मेळून दिवपाक तांचें म्हत्वाचें योगदान आसा. सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस कॅटेगरींतलो पुरस्कार ह्या वर्साक फावो जाला विश्राम बाब बोरकार साहेब. तुमचो आदर आणि अभिमान आमकां सगळ्यांक आसा. मागता फुडल्या सुवातेर गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री मानादीक भोमानेस्त प्रमोद सावंत हांचे कडेन आपली मोलादीक उतरां हांगा प्रकट करता. हेर मानेस्ता कडेन मागता फुडें आपली बसका घेवची. तुमचे मुखार डॉक्टर प्रमोद सावंत मुखार दिवपाक परतून एक फावट ह्या व्यासपीठाचेर. स्वाभिमान पुलीस अवॉर्ड 2023 राजश्री क्रिएशन राज हावजिंग हांच्या वतीन हो स्वाभिमान पुरस्कार सुवाळो गेली कितलीशींच वर्सां हांगासर घडोवन हाडटा. म्हाका तिसरे फावटी येवपाची संद मेळ्ळी. कोविडाच्या पयलीं 2019 ताच्या उपरांत 2020 2021 आनी 2022 ह्या 2 वर्सांक हे पुरस्कार दिलो गेलो ना. पण आयच्या ह्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं हजर आसात आमचे टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे. हो पुरस्कार आयोजन करण्याक पयलीं पासून बरोबर आसपी मंत्री बाब गोविंद गावडे, भारतीय जनता पार्टीचे आमचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानवडे, त्याच बरोबर आमचे DGP पुलीस खात्यांतले बाकीचे सगळे अधिकारी आनी हो पुरस्कार हांगासर घडोवन हाडपा खातीर बाकीचे आशिल्ले सगळे ऑर्गनायझर्स पुरस्कार दिवपा खातीर वेगवेगळे मानेस्त व्यासपीठाचेर येवन तेंच्यांनी फ्रॉम होमगार्ड कॅटेगरी टू DYSP कॅटेगरी ह्या सगळ्या जाणांक पुरस्कार फावो जाले. तांकां सगळ्या जाणांक वेगवेगळे पुरस्कार हे दिले गेले. हांव सगळ्यात पयलीं ऑर्गनायझरांचे खूब खूब अभिनंदन करता. कारण ऑर्गनायझरांनी ह्या स्टेट लेवलाचे फंक्शन हे ऑर्गनायज करून खऱ्या अर्थात आमी पळयता जो पुलीस डिपार्टमेंटांतले म्हणजे पुराय स्टाफ म्हणजे होमगार्ड पासून DGP पर्यंत जे सातत्यात लोकां खातीर काम करता तांकां पुरस्कार दिवपाचें काम केलें. त्या खातीर खरोखरूच हांव ऑर्गनायझरांचे खूब खूब अभिनंदन करता. जे ज्युरी मेंबर्स आनी होम डिपार्टमेंटांतले जेंच्यांनी हे पुरस्कार चूज करपा खातीर जेंच्यांनी वावुरले खरोखरूच सिलेक्ट करता आसतना हांव बरेचशे फावटी पळयतालो की सगळे जे अवॉर्ड दिल्या गेल्या तांची कसरत आसा की कशा पद्दतीत सिलेक्ट करचे, कोणाक सिलेक्ट करचे. बट खऱ्या अर्थात की योग्य व्यक्ती आनी जेंचे डेडिकेशन होम डिपार्टमेंटांत आसा, जेंचे डेडिकेशन्स लोकां खातीर आसा तांकां तेंच्यांनी सिलेक्टूय केल्या आनी तांकां अवॉर्ड फावो जाल्या. तांचें हांव खरोखरूच तोखणाय करता, तांचें खरोखरूच खूब खूब अभिनंदन करता. ल्हानशी फिल्म जी एक्चुली दाखयली ती कोविडाच्या वेळार आमी पळयताले की डायरेक्ट कोविड वॉरियर्स हे आमचे डॉक्टर्स, नर्सीस, पॅरामेडिकल स्टाफ हे आनी ताज्या उपरांत खऱ्या अर्थात कोविड कंट्रोल करपा खातीर जर वावुरले आसत जाल्यार ते आमचे पुलीस डिपार्टमेंटांतले स्टाफ. म्हाका अजुनूय याद जाता कारण पयले फावटी जेन्ना कोविड केसीस गोंयांत 1, 2, 3 केसीस आयल्यो आनी तेद्या वेळार म्हणजे डॉक्टर्स, नर्सीस हे डायरेक्ट डील करताले आनी बाकीच्या वेळार म्हणजे पयलो लॉकडावन जेन्ना वास्कोत आयलो आनी पयलो लॉकडावन जेन्ना थंयसर लायलो गेलो लोकां कडेन डायरेक्ट संपर्क जर कोणाचो येतालो आसत जाल्यार आमच्या लोवर पुलीस डिपार्टमेंटांतले होमगार्ड आसतले, पुलीस कॉन्स्टेबल आसतले, ह्या सगळ्यांचो डायरेक्ट संपर्क येतालो आनी तेच स्टाफ तांच्या कडेन डायरेक्ट संपर्कांत आसताले. म्हणजे तांकां सगळ्यो गजाली दिवपा खातीर, सगळ्यो गजाली तांकां सातत्यात पुरोवपा खातीर. आनी आमी पळयता की हे काम करता आसतना म्हणजे जशें मेडिकल्स आमच्या डिपार्टमेंटांतले काही डॉक्टर्स, नर्सीस, पॅरामेडिकल स्टाफ हे बी म्हणजे कोविडा खातीर तांचोय जीव तांकांय जीव गमोवचो पडलो. आमच्या होम डिपार्टमेंटांतल्याय स्टाफाक काही जीव कोविडा खातीर गमोवचो पडलो.
हे तितकेच म्हत्वाचें आसा. आमी हे केन्नाच विसरपाक शकना. तांच्यांनी कोवीड वॉरियर म्हणून दिल्लें बलिदान हे आमी केन्नाच विसरपाक शकचे ना. हाज्या व्यतिरिक्त आमी पळयता की पुलीस डिपार्टमेंटांतले स्टाफ, फायर डिपार्टमेंटांतले स्टाफ किंवा आमी सातत्यात आमचे बॉर्डरीचेर आसलेले मिलिटरी स्टाफ्स हे सातत्यात आपल्या जिवाची पर्वा न करता देशा खातीर आसतले, लोकां खातीर आसतले, सातत्यात वावुरता आसतना आमी सगळे जाण पळयता. आनी आपले म्हणजे बॉर्डरीचेर आसलेलो स्टाफ आपले बलिदान दिवपाक केन्नाच फाटीं फुडें पळयना. त्याच धर्तीचेर आमचे पुलीस डिपार्टमेंटांतले स्टाफ, गोंय पुलीस डिपार्टमेंटांतले स्टाफ खूब बऱ्या प्रमाणात काम करता हे आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा. हांव परत एकदां सगळ्यांची खूब खूब तोखणाय करता. आनी तोखणाय करता आसतना पुलीस डिपार्टमेंटांत आसतली आमची वेगवेगळी विंग्स म्हणजे सातत्यात आतां क्रायम ब्रांच आनी बाकीची सगळी विंग्स ही खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता. सायबर क्रायम नांवाचो नवीन क्रायम जो न्यू लॉन्च आमी म्हणटा की क्रायमान वेगवेगळे प्रकार जाले आनी पुलीस जितके हुशार आसा आनी त्याच पद्दतीन सायबर क्रायम करपा खातीर सायबर क्रायम करपी खूब मोठ्या प्रमाणात हुशार जाल्ले आसा. नो डावट आमची सायबर क्रायम लॅब, सायबर क्रायमान काम करपी आमचे पुलीस फोर्स हे सातत्यात ताजेर मात करीत तांकां डिटेक्ट करीत आसा. बट लोकांनी अवेर जावपाची गरज आसा. सायबर क्रायम वेगवेगळ्या पद्दतीचे जावपाक लागल्या आनी त्या सायबर क्रायमा विशीं अवेरनेस आमचे पुलीस खूब मोठ्या प्रमाणात करपाकूय लागल्या. बट बींग अ टुरिस्टीक स्टेट नवीन टॅक्नॉलॉजी ही सातत्यात सायबर क्रायम करपी वापरतात. ताच्या खातीर गोंयच्या लोकांनी अवेर आसप गरजेचें आसा. म्हणजे आतां पर्यंत फक्त सायबर क्रायमाच्या बाबतींत अकावंट हॅक करून पयशे ट्रान्सफर करप इतक्याच पुरते लिमिटेड आशिल्ले. बट ताज्याय फुडें एक स्टेप वचून वेगवेगळ्या पद्दतीचे सायबर क्रायम आमकां डिटेक्ट जावपाक लागल्या. आनी हे सायबर क्रायम ल्हान भुरग्यां पासून व्हडा पर्यंत वेगवेगळ्या पद्दतीचे क्रायम सातत्यात दिसून येता. बट लोकांनी अलर्ट आसप हे चड गरजेचें आसा. आनी हे सायबर क्रायम सोदून काडपा खातीर आमचे पुलीस फोर्स आनी सायबर क्रायम फोर्स तितकोच आपल्या सतर्कतेत सातत्यात काम करीत आसा. आयच्या सुवाळ्याचेर हांव ऑर्गनायझरांचे खूब खूब अभिनंदन करता. आनी हो सुवाळो एक तांच्यांनी खूब राज्य पातळीचेर करता आसतना ताका एक बरी हायप दिली. सगळ्या कलाकारांचेय तोखणाय करता आनी विशेश करून संगीत कलाकार जेंच्यांनी गोंयची विविध कला, विविध सॉंग जेंच्यांनी एकूय सॉंग दवरूंक ना की एका म्हाका नांव विसरलो, सिंधुराज कामत म्हणजे मुद्दामून ताका नेटान परत एकदा ताळयो मारात. कारण हांव खरोखरूच सांगता की गोंयची सगळी कला आनी तेय बी सिंगल एक इन्स्ट्रुमेंट घेवन बाकीचे सगळे तांच्यांनी इन्स्ट्रुमेंट आपल्या तोंडांतल्यान वाजयले. त्या खातीर तेंची खास करून खरोखरूच खूब खूब अभिनंदन करता. गोंयांत अशाय पद्दतीचे कलाकार आसाच आनी तांच्यांनी तीच कला हांगासर पेश केली. बाकीच्याय कलाकारांचे हांव तोखणाय करता. सगळ्यांनी आपली हांगासर कला सादर केली तांचेय बी तांचेय खूब खूब अभिनंदन. आनी ह्या ऑर्गनायझरांनी ह्या कार्यक्रमाक एक वेगळ्या पद्दतीचें म्हत्व प्राप्त करून दिलें. हाज्याय फुडें तांच्यांनी म्हणजे सरकारचे अवॉर्ड हे आमी सातत्यात 19 डिसेंबर 15 ऑगस्ट अशा विशिश्ट फंक्शनांनी दिता. बट तुमी आमच्या होम डिपार्टमेंटांतल्या सगळ्या स्टाफाक वेगवेगळ्या पद्दतीचे हांगासर अवॉर्ड दिवन तांकां फेलिसिटेट केल्या बद्दल खरोखरूच तुमचें खूब खूब अभिनंदन. हे अवॉर्ड फंक्शन्स दर वर्सा तुमी अशाच पद्दतीन करचे आनी जाता आसत जाल्यार आमच्या फायर डिपार्टमेंटाकूय बी हितून इन्क्लूड करचे. कारण त्याच फायर डिपार्टमेंट आसा कारण फायर डिपार्टमेंटूय बी त्याच धर्तीचेर आमचे सातत्यात काम करता. त्या खातीर तांचीय बी खूब मोठ्या प्रमाणात हांव तोखणाय करता. आनी वयता वयता इतकेंच सांगतलो हांव की आमच्या होम डिपार्टमेंटात जे काम करपी कंटिन्युअसली 20-20 वर्सां सर्वीस दिवपी सरकाराचो विचार आसा की तांकांय बी खंय तरी तांच्या सर्विसीची दखल ही सरकार निश्चित रित्या घेतले. आयच्या वेळार हांव इतकेंच सुतोवाच्य करता. आनी आमी आमच्या होमगार्ड हांची हांव खरोखरूच तोखणाय करता कारण इट इज हॉनररी सर्वीस
आणि खूप बऱ्या पद्धतीची सर्वीस ते आमच्या डिपार्टमेंटात दिता. आयच्या सुवाळ्यात परत एकदा सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि माझी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री भौमानेस्त प्रमोद सावंत, आमी आमची फाट थापटान घेवपाक शकनात, पूण केन्ना केन्ना तरी कोण तरी जर येवन आमकां बरें केलें अशें म्हणटा जाल्यार त्या खातीर आमकां फुडलें वर्स उर्बा मेळटा काम करपा खातीर. गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री ताणें हांगा खुबशी तोखणाय पुलीस डिपार्टमेंटाची केली, हेर खातीं जी कार्यरत आसात गोंय राज्या खातीर तांची तोखणाय केली आनी खुबशी फुडल्यो गजाली तांच्यांनी हांगा म्हणल्यो. खूब खूब देव बरें करूं. ते वेळान वेळ काडून आयले हांगा म्हणून तांकां हांव खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. फुडले सुवातेर आमी भेटोवंक सोदतात हेड क्लार्क, फायर फायटर आणि पब्लीक प्रोसिक्युटर ह्या कॅटेगरींतले पुरस्कार हांव मागतां श्री राज निगळे हांचे कडेन. तांणी गोंय राज्याचे मानादीक टुरिजम मिनिस्टर श्री रोहन खंवटे हांकां घेवन माचयेर येवचें. तेच प्रमाणे सदानंद बाब तनावडे आमचे मदीं आसात, तांणी बी माचयेर येवचें म्हणून मागतां. भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून ते प्रभावीपणान वावर करतात. हेड क्लार्क कॅटेगरींतलो पुरस्कार फावो जाता श्री सुनील नायक हांकां. मागता ताचे कडेन माचयेर येवंक. तांचो परिवार श्री सुनील नायक 30 डिसेंबर 1987 दिसाक LDC म्हणून पुलीस खात्यांत रुजू जाले. सद्याक ते हेड क्लार्क म्हणून वावर करतात. 35 वर्सां प्रामाणीकपणान पुलीस सेवेंत वावुरतात आनी ताची दखल वेगळ्या वेगळ्या संस्थांनी पुलीस खात्यान गोंय शासनान आनी वेगळ्या वेगळ्या संस्थांनी घेतल्यात. आयज हो तुमचो पुरस्कार, हो तुमचो सन्मान, हो तुमचो भोवमान समेस्त गोंयकारांचे वतीन तुमी स्विकारला. तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. गोवा पुलीस अवॉर्ड फायर फायटर हो पुरस्कार वता श्री नितीन रायकर हांकां मागता. तांणी हांगा माचयेर येवचें, तशेंच तांच्या परिवारा लागीं मागता हो माचयेर येवन पुरस्कार तुमी स्विकारचो. नितीन रायकर हे 1991 वर्सा डायरेक्टरेट ऑफ फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसीस गोवा हांगा असिस्टंट स्टेशन फायर ऑफिसर म्हणून रुजू जाले. ताचे उपरांत 2010 वर्सा तांकां असिस्टंट डिव्हिजन ऑफिसर म्हणून बडटी मेळ्ळी. 2014 वर्सा तांकां असिस्टंट डेप्युटी डायरेक्टर म्हणून बडटी मेळ्ळी. तशेंच तांच्या फुडारपणा खाला गोंयभर 15 फायर स्टेशन्स आसात. तांकां 29 वर्सांचो फायर प्रिव्हेन्शन, फायर एक्सटिंक्शन ट्रेनर एंड डिझास्टर मॅनेजमेंटचो व्हड अणभव आसा. ह्या वेळार तांकां हांव खूब खूब परबी भेटयता. पब्लीक प्रोसिक्युटर हो पुरस्कार वता श्री सत्यवान रावत देसाय हांकां मागता. तांच्या परिवारा सयत तांणी हांगा माचयेर येवचें. भौमानेस्त सत्यवान रावत देसाय हे पब्लीक प्रोसिक्युटर म्हण तांचो वावर आसा. 1996 वर्सा ते APP म्हण रुजू जाल्ले आनी 2014 वर्सा पब्लीक प्रोसिक्युटर म्हण तांकां बडटी मेळ्ळी. हालींच सिनियर पब्लीक प्रोसिक्युटर म्हण मडगांवां डिस्ट्रिक्ट कोर्टांतल्यान निवृत्त जाल्यात. तांकां हो पुरस्कार फावो जाला. तांच्या परिवाराक तशेंच तांकां हांव खूब खूब परबी भेटयतां. फुडले सुवातेर श्रीमती पूनम भरणे, पब्लीक प्रोसिक्युटर, परिवाराच्या सांगातान तांणी माचयेर येवचें. लग्ना आदी पूनम श्रीधर प्रभू चोडणकर MA मेरेनचें शिक्षण घेतलां. महाविद्यालयीन जिणेंत शिक्षणेतर कार्यावळींनी बी उपक्रमांनी सहभाग घेतला. कलाकार म्हणून साबार राज्यांनी गोंयचें प्रतिनिधित्व केलां. VM साळगांवकार कायदो महाविद्यालयांतल्यान LLB ही पदवी मेळयल्या. 1996 वर्सा गोंय शासनाच्या सेवेंत असिस्टंट पब्लीक प्रोसिक्युटर म्हणून रुजू जाल्ली. 2004 वर्साक पब्लीक प्रोसिक्युटर म्हणून बडटी फावो जाल्या. पब्लीक प्रोसिक्युटर ह्या नात्यान भुरग्यांचें न्यायालय, म्हापशेंचें खाशेलें NDPS न्यायालय, एंटी करप्शन तक्रारी संबंदांतलें खाशेलें न्यायालय, SC ST तक्रारी संदर्भांतलें न्यायालय अशा वेगळ्या वेगळ्या कोर्टांनी तांणी प्रभावीपणान काम केलां. APP तशेंच PP म्हणून 27 वर्सांच्या सेवे उपरांत 2 जानेवारी 2023 दिसाक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशन म्हणून तांकां बडटी मेळ्ळ्या. इनरव्हील क्लब पणजी सारख्या संस्थांच्या माध्यमांतल्यान तांणी समाज वावराचें म्हत्वाचें काम केलां. तांकां चड आनी चड परबी. गोंय राज्याचे पर्यटन मंत्री भौमानेस्त श्री रोहन खंवटे आमचे मदीं आयज आसात. मागता तांचे कडेन उलोवप करचें. स्वाभिमान 2023
हो सुंदरसो कार्यक्रम जो आयोजित करून हाडला त्या कार्यक्रमाक सानवळच्यान उपस्थित आशिल्ले आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, म्हजे मित्र मिनिस्टर फॉर आर्ट एंड कल्चर, जांणी हो सुंदरसो कार्यक्रम घडोवपाक पूर्ण तरेन आदार दिला, तो आमचो मित्र बाब गोविंद गावडे, तशेंच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे गोंय राज्याचे अध्यक्ष बाब सदानंद शेठ तानावडे, आमचे DGP बाब जसपाल सिंग जी, तशेंच हांगा उपस्थित सगळे पुलीस अधिकारी तांचे फॅमिलीज, फायराचे तांचे फॅमिलीज, उपस्थित ऑर्गनायझर्स बाब निगळे तांचे सगळे कुटुंब, उपस्थित भाव आनी भयणीनो, खूब उशीर जाला सो चड उलयना, पूण कार्यक्रम बरोच रंगलो आनी हांगा येवन ह्या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवपाचो आमकां चान्सूय मेळ्ळो. एखादी राजकारणांत आसतकर पब्लीक टायम चड वता आनी असले कार्यक्रम पळोवपाची पूर्ण तरेन संदी मेळना, 5-10 मिनटां आसतना आमी चल्ले. पूण आज बाब गोविंदान जो कार्यक्रम जो सांगिल्लो आनी ज्या तरेन आमी हांगा बसून उरले तातूंत म्हाका दिसता सगळ्या ऑर्गनायझरांक आनी बाब गोविंदाक खरी ताळयो जावपाची गरज आसा. कित्याक कार्यक्रम करप एक आनी काळजांतल्यान कार्यक्रम करप दुसरो. आनी खास करून पोलीस अधिकाऱ्यांची समज एक आज अवॉर्ड सेरेमनी जाता जाल्यार जावंक जाय जाल्यार अशें म्हजें एक ठाम मत. पोलीस अधिकारी जशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलें की कोविडाच्या संकटान दे वर कोविड वॉरियर्स म्हणून. म्हजें मानप आसा की कोविड ऑर नो कोविड बट फॉर एवरीथींग, समज आमी कितेंय करतले कार्य, पर्यटन खात्यांतल्यान इव्हेंट करतले, लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन आसतलो, सेक्युरिटी आसतली, नागरिकाक सेफ एंड सेक्युअर दिसपाचें एक आसतलें जाल्यार हें पुलिसे शिवाय जावंक शकना. आनी आज हे ज्या लोकांनी काम केलां, ज्या लोकांनी आपल्या कारकिर्दीन एक एग्जाम्पल तयार केलां, ते पुलिसेंतल्यान जावं जाल्यार आपले पब्लीक प्रॉसिक्युटर बाय पूनम जावं, जाय आमचे फायर डायरेक्टर बाब रायकार जावं, आनी सगळे बाकीचे अप टू होम गार्ड्स, सगळ्यांचे फेलिसिटेशन एक मोटिवेशन सगळ्या बाकीच्या ऑफिसरांक दिलां की इट इज ऑल्सो ऑपॉर्च्युनिटी फॉर यू टू परफॉर्म अँड गेट रेकॉग्निशन थ्रू सच अवॉर्ड्स. जे अवॉर्ड्स दितात तातूंतल्यान एक बरें आसा की सरकाराकूय कळटा ठाम प्रमाण की पुलीस आमची कशें करतात काय म्हणून. पुलीस बरे आसले जाल्यार सरकाराचें बरें नांव, पुलिसेन कितें रॉंग केलें जाल्यार सरकाराचेर परत येता की सरकार रॉंग करता म्हणून. आनी ताज्या खातीर तितलीच जबाबदारी पुलिसेचेर आसता की सरकाराचें नांव सारकें दवरप, लॉ अँड ऑर्डर सारकी दवरप, सेफ एंड सेक्युअर दिवप. कित्याक इफ यू आर अ टुरिस्टीक स्टेट जाल्यार वी नीड टू हॅव अ व्हेरी स्ट्रॉंग मेसेज दॅट वी आर सेफ अँड वी आर सेक्युअर म्हणून. आज जेन्ना अवॉर्ड दिवन वताले दिताले तेन्ना म्हाका एक बरें दिसलें, हांव तांच्या मिसीज नाल्यार तांचे आवय ना तांच्या बापायक ना तांच्या भुरग्यांच्या दोळ्यान मुद्दम पळयतालो. दॅट इमोशन्स वीच वेर देर इन देम made up for everything of that particular award which they have achieved today. That achievement, the sense of achievement in that police officer will be high, but the sense of appreciation of that achievement in that family members was so high. म्हाका दिसता घरा पावतकर ती भुरगीं जी आज बापायक आवयक हिरो हिरोईन म्हणून जी दे मस्ट ऑलरेडी होल्डिंग देम हाय, बट आज हे अवॉर्ड्स मेळटकर तांच्या हातूंतल्यान हो दर्जो आनिकूय वाडला आसतलो. ताज्या खातीर आयच्या दिसाक सगळ्या पुलीस ऑफिसरांक सगळे सर्विसांक जितल्यांकूय एक आज फेलिसिटेट केल्या ते खरें कौतुकस्पार्थ आसा आनी आय विश देम ऑल द व्हेरी बेस्ट. तशेंच आयचे ऑर्गनायझर राजश्री क्रिएशन्स जांणी आमच्या मित्र बाब गोविंद गावडेच्या डायरेक्शना प्रमाणे 3rd टायम हो स्वाभिमान 2023 घडोवन हाडलो. तातूंत एक बरें दिसलें की खुबशे गोवन टॅलंटाक आमी चान्स दिलो. हांवूय उदोच्यान ट्राय करतालो हांगा येवन हाका खूब हरें दिसलें अशें म्हणपाक, कित्याक ते इतलो प्राय जाली तकलेन की ते हो 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 आयकून म्हजीच वाचा बदलता काय दिसली म्हाका. बट द इम्पॅक्ट ऑफ प्रोग्राम समटायम्स इज सच दॅट वी गेट अ गुड इवनिंग अँड वी ऑल्सो फील एनर्जायज्ड. खास करून मुख्यमंत्र्यान म्हणलां अशें, before I leave this platform, I would not want to miss out on Amcho Sindhuraj Kamath, whose innovative ways of getting music in, whose innovative ways of thinking. Music is just not about वाजयलें म्हणून, it's an expression. And ज्या तरेन ताणें मांडलें
ते आज गोंयचो टॅलंट कितें आसा, गोंयकारांचो टॅलंट कितें आसा, भायल्यांची चड गरज ना जाल्यार आमचे गोंयकारांचीच टॅलंटाचे ज्या तरेन आमी तांकां फुडें काडूंक शकता, ही एक आज तांणी व्यासपीठ गोविंदान तांकां दिलें, हें एक बरें म्हणटा आसतना आय शूड कॉंग्रेच्युलेट सिंधुराज एंड हिज होल टीम. तशेंच जी सगळी महिला, हांव म्हणटालो विमन एम्पावरमेंट, ज्या तरेन सगळी महिला एक स्टेजीर येवन नृत्य केलें, इतले सुंदर तरेन केलें, सगळीं म्हाका सांगून दिलें की ऑल आर गोवन्स म्हणून. आनी गोंयकार म्हणटकर आमचो सदांच अभिमान ह्या स्वाभिमान 2023 वाडटलोच, कित्याक आमी स्वाभिमानी गोंयकार आनी अभिमानी गोंयकार. म्हूण सगळ्या ऑर्गनायझरांक आनी एकदां तुमकां शुभेच्छा दिता. तशेंच आयच्या दिसाक सगळ्या ऑफिसरांक आनी एकदां परबी पेटयता, तांच्या सगळ्या फॅमिलींक आमच्या शुभेच्छा दिता आनी मागीर 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. रोहन बाब, आमचो गोंयचो वन ऑफ द मोस्ट डॅशिंग आनी हँडसम पॉप्युलर मिनिस्टर, चड आनीक चड देव बरें करूं. ह्या उत्सवाक साबार जाणांचो पालव मेळिल्लो आसा, तांची नांवां आसता आनी तांचो उल्लेख करता. क्लब महिंद्रा, डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, ग्लेनमार्क, गोवा मायल्स, कॉर्पोरेशन सिटी ऑफ पणजी, IFB, PPL, थलासा, रिसॉर्ट रियो, हॉटेल W, पार्क रिक्स, वेस्टिन, बिनानी, सिप्ला, रियल, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, कला अकादमी, तथास्तू, टुरिझम डिपार्टमेंट आनी गोवा पुलीस अशा साबार जाणांचो हातभार ह्या कार्यावळीच्या आयोजनात आमकां लाविल्लो आसा. फुडले सुवातेर वता आनीक फुडले सुवातेर DYSP कॅटेगरींतले अवॉर्ड भेटोवपा खातीर हांव मागतां आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद बाब गावडे आनी मागतां प्रज्ञाबाई नायक, डायरेक्टर राजेश्री क्रिएशन्स, आनीक तेच प्रमाणे तानावडे बाब तांणी बी माचयेर येवचे आनीक हे पुरस्कार भेटोवचे. ह्या पुराय स्वाभिमान ह्या कार्यावळीचे एक प्रणेते आशिल्ले, एक मार्गदर्शक आशिल्ले आनीक उर्बा जावन पयले दिसाक सावन निमाण्या खिणा मेरेन ह्या आयोजनात पालो दिवपी अशे तरेचे व्यक्तिमत्व म्हळ्यार गोविंद बाब गावडे. तांचे हस्तुकी ह्या पुरस्कारांची भेटवण. DYSP कॅटेगरींतलो पुरस्कार फावो जाता श्री विश्वेश करपे हांकां. परेश बाब नायक आनी प्रज्ञाबाई नायक हांचे बरोबर खांद्याक खांदो लावन उरतात गोविंद बाब गावडे, कला आनी संस्कृती मंत्री, क्रीडा मंत्री, आनीक जंय गरज पडटा थंय मार्गदर्शन करतात, उर्जा दितात, उर्बा दितात आनी ह्या कार्यावळीचें आयोजन यशस्वी जातलें हाची केअर घेतात. 1975 वर्साक विश्वेश बाब करपे हांचो जल्म जालो. 1996 वर्साक GPSCची परीक्षा पास जावन ते पुलीस सब इन्स्पेक्टर म्हणून पुलीस खात्यांत रुजू जाले. नाशिक आनी पुणे हांगा जवळ 2 वर्सांचें प्रशिक्षण तांणी घेतलां. वास्को, ओल्ड गोवा, पणजी, आक्षी ह्या पुलीस स्टेशनाचेर तांणी काम केलां. 2005 वर्साक पुलीस इन्स्पेक्टर म्हणून तांकां बडटी मेळ्ळी. 2022 वर्सांत तांकां DYSP म्हणून बडटी मेळ्ळी आनी उपरांत तांची पर्वरी पुलीस स्टेशनार सब डिव्हिजनल ऑफिसर म्हणून नेमणूक जाल्या आनी पर्वरी, साळगांव आनी कळंगूट पुलीस स्टेशनाचो ताबो ते सांबाळटात. आपल्या कार्यकाळात तांणी खून, मारामारी, वेश्यावेवसाय सारख्या साबार गुन्यांवांचो प्रभावीपणान तपास केला. तुमकां चड आनीक चड परबी. फुडले सुवातेर गोवा पुलीस अवॉर्ड DYSP कॅटेगरी हो पुरस्कार फावो जाता श्री मनोज मार्दोळकर हांकां. मागता तांचे कडेन हांगा माचयेर येवचें, तशेंच तांच्या परिवारा लागीं हांगा माचयेर येवचें. मनोज विलास मार्दोळकर हांचो जल्म 1963 वर्सा जालो. सद्याक ते गोवा पुलीस सेक्युरिटी युनिट आल्तिनो पणजी गोवा हांगा डेप्युटी सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस म्हणून वावुरतात. इश्टानो, डेप्युटी सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस म्हणून तांची पयली नेमणूक पुलीस ट्रेनिंग स्कूल वाळपयचे वायस प्रिंसिपल म्हण जाल्ली. साबार भोव म्हत्वाच्या गुन्यांव केसींनी तांणी गुन्यांवकारांक धरपाक आनी तांकां ख्यास्त जातली हे नदरेन भोव मोलादीक वावर केला. तांकां आतां मेरेन DGP इन्सिग्निया पुरस्कार वांगडाच 2022 तशेंच चीफ मिनिस्टर गोल्ड मेडल ऑफ मेरिटियस सर्वीस ऑन द ओकेजन ऑफ 19 डिसेंबर गोवा लिबरेशन डे हो पुरस्कार तांकां फावो जाला. तशेंच 38 कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स आनी कॅश इनामां तांकां फावो जाल्यात. खूब खूब परबी तांकां. फुडले सुवातेर श्रीमती नूतन उत्कर्ष वेरेंकार. तुमकां परबी भेटयता, माचयेर तुमकां येवकार दिता. 1991 वर्साक तुमी BSc झुऑलॉजी पदवी मेळयले उपरांत तुमी कांय तेंप NIO हांगा टेक्निकल असिस्टंट म्हणून वावर केला. 1991 वर्सा तुमी पुलीस खात्यांत रुजू जाल्यो. नवी दिल्ली हांगा तुमी प्रशिक्षण पुराय केले उपरांत कळंगुट पुलीस स्टेशनार तुमची नेमणूक जाली. उपरांत म्हापसा पुलीस स्टेशन एंटी नार्कोटीक सेल, स्पेशल ब्रांच, इमिग्रेशन तशेंच हेर सुवातींनी तांणी आतां मेरेन काम केलां. 2002 वर्सा तांकां पुलीस इन्स्पेक्टर म्हणून बडटी मेळ्ळ्या. प्रमोशना उपरांत स्पेशल ब्रांच, इमिग्रेशन, वुमेन्स पुलीस स्टेशन, स्टेट पुलीस कंट्रोल रूम आनी फॉरेनर्स रिजनल रजिस्ट्रेशन कार्यालय हांगा तांणी वावर केला. 2022 वर्सा तांकां DYSP म्हणून बडटी मेळ्ळ्या. सद्याक फॉरेनर्स रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस हांगा DYSP म्हणून तांची नेमणूक जाल्ली आसा. चड आनीक चड तुमकां परबी. फुडलो DYSP पुरस्कार वता श्री संतोष देसाय हांकां मागता. तांणी ह्या वेळार माचयेर येवचें, तशेंच तांच्या परिवारा लागीं मागता ह्या वेळार माचयेर येवचें आनी हो पुरस्कार स्विकारचो.
भोमानेस्त संतोष देसाय हे गांवांत कुंकळ्ळेचे 1991 वर्सा ते गोंय पुलीस खात्यांत रुजू जाले. 2002 वर्सा तांकां पुलीस इन्स्पेक्टर म्हणून बडती मेळ्ळी. मडगांव, पणजे, केपें, सांगे, परवरे, कलंगूट, आक्षे, मुरगांव, सालिगांव अशा मुखेल पुलीस स्टेशनांनी तांणी वावर केला. वावर करतना साबार केसींचो सोद घेतला. 2020 वर्सा तांकां डेप्युटी सुपरिटेंडंट ऑफ पुलीस इमानाची सुवात फावो जाली. DGPS इन्सिग्निया, चीफ मिनिस्टर गोल्ड मेडल, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल अशे साबार भोवमान तांकां फावो जाल्यात. इच्छाशक्त आनी बुद्धीच्या वेळार केदें व्हडलें संपादन करूं येता हें समाजाक ताणें दाखोवन दिलां. ह्या वेळार तांकां हांव खूब खूब परबी भेटयता. उजवाडाची पेट्टी वाद, कश्टाची ताची जात, सुर्याचो हावेस घेवन परजळटा दीस रात. गोविंद बाब याद जाता ही उतरां ब्रिजेशाची खास करून तुमच्या वेंचणुकेच्या वेळाचेर बरयल्ली आनी इतली लोकप्रिय जाली सबंद गोंयभर. इलेक्शन प्रियवा चलतालें पुणून गिताची धोन सबंद गोंयभर गाजताली, कारण ती गिताची धोन एका लोकप्रिय आनी धडाडीच्या राजकारणाचेर बरयल्ली आशिल्ली आनी ते म्हळ्यार गोविंद बाब गावडे. आज आमकां अभिमान दिसता हांगा म्हज्या उजव्या सायडीन ब्रिजेश आसात आनी तांणी ती धोन बरयल्ली आनीक म्हज्या दावे वटेन गोंयचे एक समाज वावरांतल्यान मुखार आयिल्ले अशे तरेचे एक फुडारी आमचे मदीं आसात गोविंद बाब गावडे. ह्या पुराय स्वाभिमान कार्यावळीचे उत्सवाचे ते एक आधारस्तंभ आसात. हांव मागता तांचे कडेन ह्या वेळार आपलें उलोवप करपाक. रात्रंदिवस करतो सेवा भारताच्या तू सुपुत्रा, कृतज्ञतेने तुला आमुचा सलाम पोलीस मित्रा. तुला भीती ना करोनाची, तुला भीती ना मरणाची, आज कळली हिम्मत आणि किंमत खाकी वर्दीतल्या तरुणाची. होय, हीच शान, होच अभिमान आणि ह्याच मान आणि सन्मानान आज तुमचे मुखार राजश्री क्रिएशन आणि राज फाउंडेशन तुमचे मुखार घेऊन येतात स्वाभिमान 2023 पुलीस अवॉर्ड्स. आणि अशा समयाचेर आमचे बरोबर उपस्थित आशिल्ले गोंय राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत, पर्यटन खात्याचे मंत्री म्हगे लागींचे इश्ट श्री रोहनबाब खंवटे, आमचे आदरणीय तुमचे बरोबर आत्ता मेरेन उपस्थित आसात आदरणीय DGP श्रीमान जसपाल सिंगजी, आमचे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानवडे, ज्यांचो आज हांगसर सन्मान जाल्लो आसा ते सगळे होमगार्ड, ते SP लेवलाचे पुलीस अधिकारी, फायर अँड एमर्जन्सी सर्विसाचे डायरेक्टर, संचालक, त्याचबरोबर APP ह्या सगळ्या मान्यवरांक म्हजो मानाचो सलाम. आज मोठे संख्येन आणि ज्या दिमाखान आणि वैभवान जो स्वाभिमान 2023 ज्या तरेन रंगलो, ज्या तरेन सजलो, हो खरो जर मान आणि सन्मान जर आसा तो म्हज्या पुलीस भावांचो, म्हज्या पुलीस भयणांचो. आणि खूप खास करून सांगनशें दिसता, ज्या तरेन आमच्या सुरवातीकूच तुमचे आमचे स्वागत केल्लें ते संदीप बाब निगळे ताणें म्हणिल्लें आसा, हे एकंदरीच ही निवड जी समिती जी आसा, जी ज्युरी जी आसा, ते खंयच्याच राजश्री क्रिएशन्स आणि राज हाऊसिंगाचे कसलोच तांकां सहभाग ना. आणि जरी हांव तांचे बरोबर जरी आसलो जाल्यार एक राजकीय वरदस्त ना. होच कंप्लीट जो आज जो सोहळो जो हांगसर आसा तो मेरिटाचेर आसा, हे तुमकां हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. घडये त्या सर्टिफिकेटीचेर म्हजी सिग्नेचर आसात, पूण ज्या तरेन ज्युरीन हो सगळो शहानिशा केल्ली आसात आणि त्या पुलीस भावांच्या फाटीचेर एक शाबासकीची थाप दिल्ली आसात. कारणां दोन आसात. एक म्हळ्यार ताणें दिल्लें कौशल्य, ताणें दिल्ली ह्या गोंय राज्या खातीर देशासाठी निस्वार्थपण सेवा, आणि त्याच जोडून जे पुलीस भरतीन येतले आणि आज रुजू आसात तांकांय दिसतलें, तांच्या कुटुंबाक दिसतलें म्हजे कडल्यान म्हज्या घरकार जो आसा, म्हजोय जो पुलीस अधिकारी जो आसा, ह्याच माचेचेर मोठे मानान आणि मोठ्या अभिमानान मुखावली जी काही जी वर्सां जी आसात आमी त्या पुलीस अवॉर्डाचे मानकरी आसतलो. आमी एक वेळ बरें म्हणटात की हो संकल्प ज्या वेळाचेर 3-4 वर्सां पयलू राजश्री क्रिएशनाचे ज्याचे तकलेंच्यान ही संकल्पना आयली ते म्हळ्यार परेश बाब नायक आणि ताची घरकान प्रज्ञा बाय नायक. ताणें जेन्ना हो संकल्प आमच्या मुखार मांडलो त्याच्या वेळाचेर हांवें एक गोष्ट सांगली की हांव सदांच ज्या वेळाचेर आमदार जावचो पयलू सुद्दां पुलिसांक खूब मान आनी सन्मान दितालो. घडये एखादे वेळ तुमकां एकाचें खबर नासतलें, ह्याच पुलिसां कडल्यान हांवें मारूय घेतिल्लो आसात. मार कोणाचेर
हांवें कोणाक मारूं नाशिल्ले, कोणाक हांवें चोरी करूं ना, पूण एका आंदोलनाच्या त्या धगधगत्या उज्यांत सुद्दां त्या अधिकारा खातीर झगडटा. पूण न्याय आणि जी बाकीची सगळी जी सोयी सुविधा ज्या पुलीस दिवपाक जाय, हेजो अर्थ हांव म्हणटा आशिल्लो म्हाका त्या पुलिसांनी मारला मरे म्हणून, हांव तुमच्या बरोबर ना. पूण एक गोश्ट हांव सदांच सांगता, कारण कित्याक हांव उलयचें पडटा, कारण ज्या मनशाक ह्या गोंयची ह्या भारत देशाचो अभिमान आसा आनी हांव त्या माताक सलाम करता, ज्या मातांनी अशा तरेच्या रत्नाका जन्म दिलो. एक सांगूंक सोदता एक शब्द, ल्हानसो शब्द जाका आमी गरुड झेप म्हणटात. जी गरुड झेप कशी आशिल्ली आणि गरुड झेप कोण घेवपाक शकता ते फक्त मातेक खबर असता, जी माता आपल्या प्रत्येक भुरग्याक 9 दीस आणि 9 महिने आणि 9 दीस आपल्या पोटान घेऊन सांभाळटा. आणि ते 9 दीस 9 महिने आणि 9 दीस सातत्यान ज्या वेळाचेर पोटान तो बाळ मोठे जाता वाडटा, त्या वेळाचेर कितें तरी उलयत असता आणि त्या आवयच्या मनांचे धाडस आणि तो प्रेम आणि तो आशीर्वाद सातत्यान संचारता, तोच मुखार वता. कारण आमकां सगळ्यांक खबर आसा, गरुड जेन्ना जन्माक येता तेजे आई ताका ल्हानशा एका शाळेन घेवन वता, जशें आमी तुमी शाळेन शिकले तशीच. आणि ते शाळेन वता आणि त्या शाळेंतले मास्तर ताका प्रश्न करता, तुका पेंवपाक येता? ते म्हणटा पेंवपाक आपल्याक येना. धांवपाक येता? तर म्हणटा आपल्याक धांवपाक येना, आणि म्हणूनच तर हांव शाळेन येवपाक आयिल्लें आसा. तेन्ना ती गरुड त्या पिल्लाचे गरुड विचार करता, आपले पिल्ल जर उंच जर आभाळान जर उडपाक जर शकता जाल्यार म्हाका धांवपाक आनी पेंवपाची कसली गरज आसा. कारण हे दर्ये आणि हे जे काही गोष्टी जे चलपाचे मार्ग जे आसात ते सहज आपण उडोवन आपण उच्च बळारी घेवपाक शकतात. आणि त्याच अनुषंगान ज्या वेळाचेर तीच गरुड आपल्या बाळकाक घेवन परत येता अशा शाळेंच्यान आणि त्या बाळकाक सांगता की आता हांव तुका वयर घेवन आकाशान मळभान घेवन वतलें आणि मळभांतल्यान आपूण तुका सोडून दितले. त्याच आकांतान तेच ल्हान आपल्या गरुडाचे पिल्ल आपल्या आवयक सांगता, नाका आवय म्हाका सोडू नाका, म्हाका जर तुवें जर सोडून जर दिले त्या झाडांचेर त्या उदकान भितर किंवा त्या दगड दोंड्याचेर पडटले, म्हजो रक्तबंबाळ जातलो, पूण हांव ह्या जन्माक आयो नाशिल्ल्या भशेन जातले. पूण त्या आवयक खबर असता आपल्या पिल्लाची ताकद, कारण ताजेर ते संस्कार घातिल्ले आसात, ताजेर ते बीज ताणेन ओतिल्ले आसात. आणि म्हणूनच त्या पिल्लाचो साद न आयकता तीच आवय त्याच वेगेन घेऊन त्याच पक्षाक वयर 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 उंच आभाळान वता आणि ताका सांगता, आता तू तयार राव, आपण तुका वडयतले सकल. तुका जर जीव जर जाय जाल्यार तुवें स्वताच्या किमतीचेर स्वताच्या पंखाच्या बळाचेर तुका स्वता सांभाळ करचो पडटलो. गरुड वता, गरुड सकल वयता, हळूच हळूच ते पिल्लू जे आसा ते पंख भायर काडटा आणि पंख भायर काडटा काडटा मुखार वता की आनी मातशे पंख भायर काडटा, पंख हालोवपाक सोदता आणि परत पट्ट 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 उंच परत ते पिल्लू भारी घेता आणि नंतर ते पिल्लू सांगता, आई मी उडायला शिकली ग. आणि ह्याच तरेन आज माणकुल्या भुरग्याक त्याच आवयन ते संस्कार दिले आणि म्हणूनच इतले धाडस या देश सेवेसाठी, या गोंय राज्याच्या सेवे खातीर आज मोठी रत्ना या पुलीस डिपार्टमेंटान जे पुलीस काम करतात, जे होमगार्ड असो किंवा आपलो जीव जो धोक्यान जो घालून आपल्या कुटुंबाची पर्वा करता असताना या देश सेवेसाठी त्यांनी सर्व्हिस जे आज चूज केल्ले आसात, तांकां हो सन्मान आसा, तांचो हो अभिमान जो आसा आणि त्यांच्याच स्वाभिमाना खातीर आजचो हो 2023 हो उपक्रम जावन आसा. आणि म्हणूनच तुमच्या सगळ्याचे अभिनंदन करता, मनापासून अभिनंदन करता, गोंयच्या वतीन तुमच्या सगळ्याचे अभिनंदन करता. कारण खास त्या कुटुंबाचे, ज्या कुटुंबाक जशे म्हणिल्ले आसात कसले सण पळयले ना, कसलेच उत्सव पळयले ना, कसलेच महोत्सव पळयले ना, पण महोत्सवाच्या वेळाचेर मात आमच्या एक आम नागरिकाचे संरक्षण दिवपा खातीर प्रत्येक पावला पावल्या तेच दोळ्यांक तेल घालून आज आमी पळयतात. आणि म्हणूनच आमचें कर्तव्य आसा, एक सिटीजन, एक जागृत गोंयकार म्हणून, एक जागृत नागरीक म्हणून आज आमच्या सगळ्यांचे कर्तव्य जावन आसा त्यांच्या कुटुंबाक तांकां हांगसर स्टेजीर हाडून तांकां मानान सन्मानान जगोवचें. आणि ताणेन दिल्लें जें कंट्रिब्युशन जें आसा तें खरोखरूच मान आनी सन्मानाक पात्र आसा. हो एक विश्वास, हो एक आत्मविश्वास बळाचेर मुखार व्हरपा खातीरूच आजचो हो सन्मान सोहळो जावन आसा.
घडये उशीर जाला आसतलो पण ह्याच सोहळा सन्मान सोहळा एक तुमकां हांव खाशेल गोश्ट सांगता भारतांतलो एकमेव असो सन्मान भारतांतलो एकमेव असो हो उपक्रम घडये एखाद्या पुलिसां भितर बशिल्ले आसात किंवा मान्यवर सकल बशिल्ले आसात अशें आमी झी टीव्हीचेर कार्यक्रम पळयतात पुलीस म्हणून भावांनो पण तो कार्यक्रम जो आसता तो फंड रेजिंग कार्यक्रम असता हांगा फंड रेजिंग बिजिंग कार्यक्रम काय ना व फक्त त्या मनशाचो आदर भाव राखपा खातीरच तो कृतज्ञता तांकां व्यक्त करपा खातीर हो सोहळो हांगसर आज आमी सन्मान आयोजीत केल्ले आसात त्या बद्दल तुमी जे प्रत्येक जो अधिकारी जो आसा म्हाका दिसता खंयचो एक अधिकारी सुद्दां एबसेंट रावले ना म्हणजे तांकां ह्या पुरस्काराची तांकां ह्या उपक्रमाची कार्यक्रमाची कितली आत्मिकाय आसा आणि कितले ताजे गहन खोलाय आणि डेप्थ आसा हे आज प्रत्येकान हांगासर दाखोवन दिल्ले आसात त्याच प्रमाणे सगळ्याच गोयचे मुख्यमंत्री म्हजो आदरणीय मित्र श्री रोहनबाब खंवटे तांणी प्रत्येक कलाकाराची आज तुस्त केल्ली आसात ज्या वेळाचेर कला आणि हो सन्माना भितर दोन्ही जेन्ना बाजू जेन्ना एकठांय जातलो तेन्नाच खंयच्या एका कार्यक्रमाक आज रंग भरता आणि त्याच रंगान भितर आज विविध कलाकार घेवन आज हांगसर तांणी प्रस्तुती केल्ली आसात तेवूय कलाकारांचे मनपूर्वक अभिनंदन करता आणि एक गोष्ट परत एकदा वता आसतनाच आमी कला आणि संस्कृतीक मंत्री ह्या नात्यान आज कलाकारांक कारण बरेचशे जाणांनी हो कार्यक्रम जो सकल पळयत आसतना खास करून आमचे मुख्यमंत्री आदरणीय आमचे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानवडे त्याच बरोबर आमचे रोहन खंवटे जे फक्त वेगवेगळ्या भारतानच न्ही तर जगाच्या वेगवेगळ्या कानाकोपऱ्यान आज वतात तांणी हे कार्यक्रमाच्या तुस्त केल्ले आसात म्हणल्यारूच आयोजनाक कसलीच तरेची कसूर आमी सोडले ना आणि तुमी तुस्त केल्ली आमच्या खातीर काळजान ती घर करून दाविल्ले आसात असोच मोग असोच तेको तुमचो सगळ्यांचो मुखावयले सुद्धा कार्यक्रमाक आमच्या फाटल्यान आसतलो खास करून राजश्री क्रिएशन्स जाणीन हो अथक मेहनत घेवन हो आज पुरस्कार वितरण सोहळो जो हांगसर सन्मान संपन्न केल्लो आसा त्या बद्दल दोन्ही दाम्पत्याचे खास करून राज हाऊसिंग जाणीन ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी दोगांनी जोड पालवान हो काही गोष्टी कार्यक्रम घडून हाडिल्ले आसात त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करता तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता कारण तुम्ही मोठे संख्येन इतलो उशीर जालो तरी सुद्धा तुम्ही हांगसर उभे राविल्ले आसात तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं असोच तरेचे आमी एकठांय रावया आणि तुमकां ही जनसेवा करपा खातीर या गोयची मातृभूमीची सेवा करपा खातीर आरोग्य आणि यश प्राप्त करून दिवचे आणि तेच तुमच्या कुटुंबाक प्राप्त करून दिवचे इतलेच ह्या वेळाचेर हांव म्हणटा आणि म्हजे एक दोन शब्द सोंपयता जय हिंद जय गोवा ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या राज हाऊसिंग आणि राजश्री क्रिएशन्सचे परेश बाब नायक हांगा लागीं खंय आसा मातसो मागता तुजे कडेन माचेर येवपाक खरें म्हळ्यार उपकाराचे उलोवप करपाचो आशिल्लो पण तो इतलो गोंधळात आसा हांवें जबाबदारी म्हजेर घेतल्या ताजे वतीन पूण मागता तुमचे खातीर तुमचे कडेन ताचे खातीर एकदां टाळयो कारण पयले दिसाक सावन संकल्पने सावन ह्या खिणाक पर्यंत सगळ्यांचो आधार घेवन तो मुखार वचत आसा गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत मुजरत ह्या कार्यावळीक आयले खूब वेळ रावले आमचे मदीं तांचे देव बरें करूं म्हणटा टुरिझम मिनिस्टर रोहनबाब खंवटे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जे तांचे बरोबर सदांच आसात परेशा बरोबर ते गोविंदबाब गावडे श्री जसपाल सिंग IPS DGP गोंयचे तेच प्रमाणे हेर सगळे पुलीस अधिकारी तांकां देव बरें करूं म्हणटा स्पेशल इन्वायटीज जे वेगळे वेगळे वाठारांतल्यान आयल्यात खास करून बेळगांवच्यान आयिल्ले आमचे सगळे मानेस्त सगळे अवॉर्डीज आनी तांचो परिवार सगळे स्पॉन्सर्स प्रेस तेच प्रमाणे ऑडियन्स वेगळ्या वेगळ्या सांस्कृतिक कार्यावळ सादर करपी आर्टिस्ट कला अकादमी सगळे व्हॉलंटियर्स गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स आणि स्टाफ आणि चुकून जर कोणी उरला कारण येदो व्हडलो आगता खूब जाणांचो हातभार लागता ते कोणी जर चुकून उरिल्लो आसा जाल्यार सगळ्यां प्रती परेश बाब नायक आनीक ताची घरकान्न बाय प्रज्ञा नायक त्याच प्रमाणे राज हाऊसिंग हांच्या सगळ्यांच्या वतीन चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा सदानंद बाब तानावडे माफ करात तुमचो उल्लेख करपाचो उरलो मुजरत तुमी उदयच्यान ह्या कार्यावळीक आसात आमची उमेद वाडयतात तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं